मानन अपनाचे स्थान ग्रहण करचे। विनंती करता आपले केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेस पार्टीचे लीडर अॅडव्होकेट रमाकांत खलप हांकां की तांच्यांनी मानान माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची। प्रमोद साळगांवकार हांकां की तांच्यांनी माचयेर येवन आपणाचे मानाचे स्थान घेवचे। त्याचबरोबर विनंती करता गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष एम.के. शेख हांकां की तांच्यांनी माचयेर आपणाचे स्थान ग्रहण करचे। गोवा माझा मांगल्यमयी सौंदर्याची खाण, धन्य धन्य मी इथे जन्मलो हा मजला अभिमान। मातृभूमी ही अमर कलेची अन सौंदर्याची, पुण्य महात्मे सत्यवीर कवी गर्ज विभूतींचे, धन्य धन्य मी इथे जन्मलो हा मजला अभिमान। विनंती करता दोन्ही आमचे जिल्हाध्यक्ष बाब साल्वियो डिसिल्वा आणि वीरेन बाब शिरोडकर हांकां की तांच्यांनी मानान येवन आपणाची बसका माचयेर घेवची। गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे उपाध्यक्ष तुलियो डिसुजा हांकां विनंती करता की तांच्यांनी फुलां भेटोवन आयचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहित चौधरी हांचो भोवमान करचो। तुलियो डिसुजा। पार्टीचे उपाध्यक्ष विठोबा देसाई हांकां विनंती करता की तांच्यांनी अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे गोंय खातीर प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। पार्टीचे उपाध्यक्ष सुनील कौठणकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी युरीबाब आलेमाव हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। महिला काँग्रेसच्यो अध्यक्षा अॅडव्होकेट प्रतीक्षा खलप हांकां विनंती करता की तांच्यांनी गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष भौमानेस्त अमित बाब पाटकर हांकां फुलां भेटोवन तांचो भोवमान करचो। बाय मॉली डगामा सिल्वा नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांकां विनंती करता की तांच्यांनी कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। बाय लिबरेटा मदेरा हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आमचे आमदार एल्टन डिकोस्ता हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। महिला काँग्रेसच्यो जनरल सेक्रेटरी अनुराधा नायक हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आमचे आमदार अॅडव्होकेट कार्लोस आल्वारीस फरेरा हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। ॲडव्होकेट शबनम खान हांकां विनंती करता की तांच्यांनी आदले काँग्रेसचे अध्यक्ष आणि आदले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे। दीपा धुपदाळे हांकां विनंती करता की तांच्यांनी ॲडव्होकेट रमाकांत खलप हांकां फुलां भेटोवन तांचे स्वागत करचे।
साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला काँग्रेसच्यो ममता हांकां विनंती करता की तांच्यांनी काँग्रेस पार्टीच्यो उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर हांकां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. आमचे सिनियर काँग्रेसमॅन गुरुदास नाटेकर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी MK शेख हांकां फुलां दिवन तांचें स्वागत करचें. NSUचे प्रेसिडेंट नौशाद चौधरी हांकां विनंती करता की तांच्यांनी साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सावयो डिसिल्वा हांकां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. युथ काँग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष महेश नगर हांकां विनंती करता की तांच्यांनी उत्तर गोवा जिल्हा अध्यक्ष वीरेन बाब शिरोडकर हांकां फुलां भेटोवन तांचें स्वागत करचें. देव बरें जावं. आनी आयच्या पवित्र अशा दिसाक दिवली पेटोवन गोंयांत परजळीत उजवाड फाकारचो अशी देवा कडेन प्रार्थना करुया. मागता आमच्या मानेस्तांक की तांच्यांनी आयची पवित्र दिवली पेटोवन ह्या गोंया खातीर उदरगत, उजवाड, विकास, हावेस हांकां सगळ्यांक हे सगळें गोंयांत दिवच्या खातीर आमच्या मानेस्तांक विनंती करीत तांच्यांनी दिवली पेटोवन हो सुवाळो सुंदर आनी सोबीत करचो. विनंती करता महिला अध्यक्ष ॲडव्होकेट प्रतीक्षा खलप हांकां की तांच्यांनी माचयेर आपणाची बसका घेवची. विनंती करता NSUI अध्यक्ष नौशाद चौधरी, युथ प्रेसिडेंट कार्यकारी अध्यक्ष महेश नदार आणि सेवा दलाचे अध्यक्ष घाटे हांकांय माचयेर येवन आपणाची बसका घेवपाक. विनंती करता आदले गोंयचे उपसभापती काँग्रेस पार्टीचे ज्येष्ठ फुडारी शंभूभाऊ बांदेकर हांकां मानान माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची. त्याच बरोबर आदले आमदार विक्टर गोन्साल्वीस हांकांय विनंती करता की तांच्यांनी माचयेर येवन आपणाची बसका घेवची. दिवली पेटोवन आमी देवा कडेन मागणें मागलां की गोंय आनी गोंयकारां खातीर सूख, शांती, समृद्धी लाभची. घटक राज्य दीस दिवच्या खातीर काँग्रेस पार्टी
आमकां सदांच पाठबळ दिल्लें आसा. काँग्रेस पार्टी सदांच गोंयकारां खातीर, गोंयच्या भलायके खातीर, गोंयचे उदरगती खातीर, गोंयच्या फुडारा खातीर सदांच सर्वोतोपरी सहायता करपाक तत्पर आसा, तत्पर आसतली. हें उतर आयच्या पवित्र दिसाक गोंयकारांक आमी ह्या वेळार दिता. आयच्या सुवाळ्याक सगळ्यात पयलीं तुमच्या सगळ्यांचे उतरांनी आमी स्वागत केल्लें आसा. मानेस्तांचे फुलां भेटोवन तेंचेय स्वागत केल्लें आसा. दिवली पेटोवन देवा कडेन प्रार्थनाय केल्ली आसा. वंदे मातरम गीत गावन आमी आमची देशभक्ती आमी प्रगट केल्ली आसा. आयच्या ह्या सुवाळ्याच्या निमतान सगळ्यात पयलीं तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता जेंच्यांनी ह्या देशांतल्या सैन्य म्हटल्यार कितें तेचो अनुभव घेतलेलो आसा. काँग्रेस पार्टीचे खासदार, गोंयचो आवाज, तडफदार नेतृत्व कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी थोडक्यान आयच्या ह्या खेळांत गोंयकारांक संबोधीत करचे. आदरणीय कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस. आमचे आयचे मुखेल गेस्ट जे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटी एक्स सर्व्हिसमॅनाचे कन्व्हिनर जे आयिल्ले आसा, कर्नल चौधरी, कर्नल रोहित चौधरी, आमचे AICC इन्चार्ज श्री माणिकराव ठाकरेजी, आमचे अध्यक्ष बाब अमित पाटकर, आमचे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बाब युरी आलेमाव, केपेचे आमदार बाब एल्टन डिकोस्ता, आल्दोनचे MLA ॲडव्होकेट कार्लोस फेरेरा, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नॉर्थाचे बाब वीरेन शिरोडकर, साऊथाचे बाब सावियो डि सिल्वा, आमचे सगळे हांगा फ्रंटल चीफ्स आसा आणि तुम्ही सगळे हांगा आयल्यात आयज टायम घेवन. सगळे तुम्ही आयज आमचे लीडर गांवां आयज खूप उर्बा दिसता की आमी दोन असे इव्हेंट सेलिब्रेट करतात. एक गोंयचो स्टेटहूड डे आणि दुसरो जय हिंद सभा जी देशभर काँग्रेस पार्टी सगळ्या स्टेटींनी, सगळ्या गावांनी सेलिब्रेट करतात. फक्त आमचे जे आर्म फोर्सीस आसा तांकां एक तेंको दिवपाक, आवाज दिवपाक, उर्बा दिवपाक की आमी तुमच्या बरोबर आसा. स्टेटहुडाचे चिंतल्यार ती याद येता, आमी स्टुडंट आशिल्ले आनी तेन्ना खुबशे आमी आझाद मैदानार येताले, पणजे एजिटेट करताले की आमकां स्टेटहूड जाय म्हणून. गोंयचो सरकार आशिल्लो तेन्ना, काँग्रेसचो सरकार आशिल्लो. आणि जेन्ना 1980 17 वर्सां उपरांत जेन्ना काँग्रेस सरकार गोंयांत घडून आयलो, एक लोकांक एक विश्वास आयलो भितरल्यान, एक उमेद आयली की हय आमकां स्टेटहूड मेळोंक शकता, कोंकणी आमची भाशा स्टेट भाशा जावंक शकता म्हणून. आणि आमचे दोन खासदार जे आशिल्ले श्री एडवर्ड फालेरो आणि बाब शांताराम नाईक, हे दोघूय थंय खूपसो मुवमेंट करपाक लागले. आणि तुमकां सगळ्यांक आदी तुम्ही आयकलां कशें बाब शांताराम नायकान थंय मोशन मूव करून कसो पुश करून, आणि दुसऱ्या सायडीक श्री एडवर्ड फालेरो जो मिनिस्टर आशिल्लो, दोघूय मेळून हो जो आमचो गोंयचो एक आमकां एक वीश आशिल्ली आमची की एक दिन आमची ओन स्टेटहूड जातली म्हणून, युनियन टेरिटोरियल स्टेटहूड. ते अंडर श्री राजीव गांधी जेन्ना तो प्रधानमंत्री आशिल्लो ते पुरे जाले.
खुबसो डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा आमच्या गोंयांत. आयज आमी ते धाकटुलो व्हिडिओ पळयला, तातूंत आमकां दिसून आयलें रायट फ्रॉम गोवा युनिव्हर्सिटी आनी एक म्हाका दिसता मातशें चुकलें कदंबा, ह्यो सगल्यो काँग्रेस सरकाराच्यो. तेन्ना इतलो डेव्हलपमेंट जालो, कॉलेजी आयल्यो, इस्कॉला आयले. एक दाखोवन दिलें की काँग्रेस सरकार कशें उदरगत हाडपाक शकता पळय तो. आनी जेन्ना स्टेटहूड मेवलें आमकां, आख्खे देशभर म्हणपाक लागले की येस, गोवा इज ऑन द पाथ ऑफ डेव्हलपमेंट. आमची पळय पर कॅपिटल इन्कम आशिल्ली ती आयज पासून इज वन ऑफ द हायेस्ट. बट पळोवंक गेल्यार सध्या जे लास्ट 10-12 वर्सांनी आमी तर पर कॅपिटल इन्कम हाय आसा म्हणटा जाल्यार हेज द कॉमन मॅन बेनिफिटेड फ्रॉम दीस. म्हारगाय खंय पावल्ली आसा. आयज आमची आवय बापूय भुरग्यांक शिकोवंक सोदता जाल्यार सगळ्याक म्हारगाय जाल्ली आसा, फी भरपाक जायना. खंय ना खंय टायम आयिल्लो आसा आमी एक गोंयांत अशें एक रेव्होल्युशन हाडपाक जाय की जे फाटलें डिस्ट्रक्शन चालू आसा ते बीजेपी सरकाराक भायर उडोवपाक जाय. तो टायम आयिल्लो आसा. इट इज ओवर ड्यू. आनी हातून हें तर करपाक जाय आमी सगळ्यांनी रस्त्यार येवचें पडटलें. झेलीन येवचें पडलें जाल्यार झेलीन या आमी. कित्याक हो सरकार लोकांचो सरकार न्ही, वो क्रोनी कॅपिटलिस्टांचो सरकार, वो खजिनावाल्यांचो सरकार, वो आमचो सरकार न्ही. फाल्यां आमची भुरगीं विचारतलीं कसलें गोंय सोडून गेल्या पळय ती. दुसरो जो आमचो इव्हेंट आसा जय हिंद म्हणटा तो आमी पळयला. जेन्ना आमचे इनोसंट टुरिस्टांक मारले पहलगाम, आमचे आर्म्ड फोर्सीस आसा दे रोज टू द ओकेजन. आनी जे टेररिस्टांचे हँडलर आशिल्ले, स्पॉन्सरच आशिल्ले पाकिस्तान, तांकां एक शिकयलें की आमचे कडेन खिलवाड करनाका म्हणून. पण तातूंत बारीकशी क्वेश्चनां येता. कित्याक जेन्ना हो अटॅक जालो, काँग्रेस सरकारान आमचो लिडर श्री राहुल गांधी आनी आमचो प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खरगे सरकाराक फूल तेंको दिलो. वी स्टँड विथ द गव्हर्नमेंट. तुम्ही कितें डिसिजन घेता ताजेर आमकां समर्थन आसा. दिस इज वॉट इज लॉयल्टी टुवर्ड्स द कंट्री. आमचे पॉलिटिकल डिफरन्सीस, वाद विवाद सगळे सायडीक दवरून आमच्या पार्टीयेन तांकां तेंको दिलो. पण तातूंत जे क्वेश्चन्स रायज जातात आनी हातूंत आमी पॉलिटिक्स करूंक सोदिना, आमची पार्टी पॉलिटिक्स करूंक सोदिना. जेन्ना तांकां मार घालो आमच्या आर्म्ड फोर्सीसान, जाल्यार तांकां फाटीं कोणें ओडलें हें मोदीन सांगपाक जाय. हू मेड यू बेंड? ट्रम्प सांगता आपणे प्रेशर घालो म्हणटा फॉर बिझनेस पर्पज. बिझनेसाक लागून आमकां डावन करता तुमी. 1971ची याद करा. अमेरिकेन खूब प्रेशर घालपाक केलो. 6th फ्लीट धाडटा म्हणे ताणी, आयकूंक ना तिणें. आनी फायनली पाकिस्तानाक डिवायड करून बांगलादेश फॉर्म केले. दिस वॉज द लेगसी ऑफ काँग्रेस पार्टी. या म्हयने मायापासून आमचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 88 फॉरेन ट्रिप्स केले ताणें. 88 फॉरेन ट्रिप्स स्पॅनिंग ओव्हर 73 कंट्रीज. 10 फावट तो अमेरिकाक गेलो, 5 फावट चायना गेलो. अशें लिस्ट आसा. पण तूं काश्मीराक पावूंक ना. पहलगाम जालो, तूं वचूंक ना काश्मीराक दाखोवपाक की हांव तुमच्या बरोबर आसा म्हूण. म्हाका याद आसा जेन्ना हांव नेवीन आशिल्लो, सुनामी जाल्ली अंदमान निकोबार आयलंड 26 डिसेंबर 2004. तेन्नाचो प्रधानमंत्री आमचो काँग्रेसचो डॉक्टर मनमोहन सिंग अलॉंग विथ श्रीमती सोनिया गांधी ती पोर्ट ब्लेअर आयली आनी सगळे आर्म्ड फोर्सीसांक तिणें आपणाचे स्पिचीन सांगले, वी स्टँड विथ द आर्म्ड फोर्सीस
द कंट्री स्टँड्स विथ यू. कांयच कमी पडचें ना आमच्यासाठी. तुम्ही जाय ते करा, आमच्या लोकांक साल्वार करपाक जाय. दॅट इज वॉट वॉज द कॉन्फिडन्स गिवन बाय आवर पार्टी लिडरशीप. आयज आमचो प्रधानमंत्री तो खंय भेट जालो, ट्रम्पाच्या फुडल्यान भेट जालो. हे हिस्ट्री इज व्हेरी अनफॉरगिविंग. हिस्ट्री विल जज यू. यू कॅनॉट चेंज हिस्ट्री. इट इज ब्रुटली ऑनेस्ट. आणि थंय खंय ना खंय सापडटलो. तरी पूण आमी काँग्रेस पार्टीन तुमकां तेंको दिला. वी विल बी विथ यू. वी विल बी देअर विथ द कंट्री. बट खंय ना खंय तुमी कमी पडलेले आसा. सो खुबशे उलोवपी आसा. आनी स्पेशली आमचो मुखेल गेस्ट आयिल्लो आसा तो तुमकां आनीक डिटेल सांगतलो. कित्याक जेन्ना टायम आयिल्लो एन्ड द आर्म्ड फोर्सीस ऑफ इंडिया हॅड एन अपर हँड, तेन्ना लोक विचारतले फाटीं कित्याक काडले, कोणें प्रेशर घालो. शिमला एग्रीमेंट म्हणटा व्हेरी क्लियरली that there will be no third party intervention. So who is this third party who forced Modi to pull back the armed forces? History will ask. People will ask. हे म्हणून हांव म्हजी 2 उतरां बंद करता आनी एक फावट तुमकां स्टेटहुडाचेर उनवनीत परबी देव बरें करूं. देव बरें जावं. कॅप्टन, गोंय आमचें स्वतंत्र जालें आणि प्रत्येक सरकाराची जबाबदारी असता की गोंय साल्वार करप. पण आयज उदरगतीच्या नांवान गोंय काबार जाता. आणि दर एक नागरिकाची जबाबदारी आवाज उठयात, विरोध करात. आमचे गोंय आमकां फुडारा खातीर साल्वार करपाक जाय. बंदखणींतले सगळे पास उडय पिजून तुजो हक, तुजें दायज, तुजी भूंय तूं साल्वार कर. तूं साल्वार कर. जीव ओतून उठ गोंयकारा, तूं उठ पेटून. आमकां सगळ्यांक उठचें पडटलें. इश्टानो, तुमच्या मुखार गोंयकारांक शुभेच्छा दिवपाक आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो उपाध्यक्षा डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर हांकां की तांच्यांनी थोडक्यान गोंयकारांक शुभेच्छा दिवच्यो. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे गोवाचे इन्चार्ज भोवमानेस्त माणिकराव ठाकरे, आजचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहित चौधरी, चेअरमॅन ऑफ एक्स सर्व्हिसमॅन डिपार्टमेंट ऑफ AICC, आमचे पार्टीचे प्रेसिडेंट PCC प्रेसिडेंट भोवमानेस्त अमित पाटकर, आमचो भोवमानेस्त लीडर ऑफ ऑपोजिशन UD आलेमाव, आमचे अल्टोचे MLA भोवमानेस्त कार्लोस फेरेरा, आमचो केपेचो आमदार भोवमानेस्त आल्टन, आमचो आतां आसताचें भाशण आमी आयकलां असो MP आनी एक एक्टिविस्ट जेचें काम आमी सगळ्यांनी पळयलां असो भोवमानेस्त कॅप्टन विरियाटो, आमचे दोनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तशेंच आदले खासदार, आदले चीफ मिनिस्टर भोवमानेस्त फ्रांसीस सार्दिन, आदले केंद्रीय मंत्री भोवमानेस्त रमाकांत बाब खलप, आदले उपसभापती भोवमानेस्त शंभू भाऊ, आमचे GPCCचे सगळे वांगडी, तशेंच फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे हांगा बशिल्ले प्रेसिडेंट्स, आदले प्रेसिडेंट आनी सगळे काँग्रेसच्या भावानो भयणीनो, मिडियाचे सगळ्यांचे भाव भयणी, खूब खुशी जाता तुमकां गोवा स्टेटहूड डेची परबी दिवपाक. आमी सगळीं हांगा काँग्रेसचेच लोक आसा आनी व्हडल्या उर्बेन आमी हांगा येतात एकठांय सेलिब्रेट करपाक. कित्याक स्टेटहूड त्या प्रमाणे लँग्वेज, त्या प्रमाणे आमचें लिबरेशन
ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमकां दिल्या त्यो आमच्या पार्टीन आनी म्हाका सदांच खूब उमेद भोगता एंड आय फील व्हेरी प्राऊड टू से आय एम अ काँग्रेस वर्कर. हांगा वयर बसता केन्नाच हांव आतां सांगता प्रेजिडेंटीक म्हाका वयर बसनाका. म्हाका चड खुशी भोगता जेन्ना हांव तुमच्या मदीं बसता बिकॉज दॅट इज वेर आय स्टार्टेड टेकिंग इंट्रस्ट इन काँग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स आनी तातूंतल्यान म्हाका कळ्ळें की म्हजी पार्टी कितली महान म्हणटा ती. म्हजी पार्टी ह्या देशा खातीर कितें कितें केलां, म्हज्या पार्टीच्या लिडरांनी कितें कितें त्याग केला आनी हे इतले करता आसतना आमचो देश खंयच्यान खंय पावयलो. टुडे वी आर आतांच आमी जापानाक फाटीं घालून आमी फुडें सरल्या. दीस इज नॉट डन इन 11-12 years. This is what Congress partyची policy, planning, program, we have got all this because there were people with vision. एक विजन पळयलें आमच्या लिडरांनी, जावं जवाहरलाल नेहरू, जावं इंदिरा गांधी, जावं राजीव गांधी, and after that नरसिंह राव, after that बाकीचे आमचे मनमोहन सिंग. what we are not saying की आमी व्हडले सरकार हात लागूंक ना because in last 10 years या भ्रष्ट सरकारान जी परिस्थिती या गोंयान हाडल्या, भारतान हाडल्या, ती आमी कुशीन दवरून just we cannot go by that statistics that we are for. This is something which we have to remember. गोंय आमचे per capita income आणि development number 1 state आशिल्ले, number 1, and we have really seen how it has gone. खंयच्यान खंय आफ्टर लिबरेशन इट इज गॉन. सो भावानो भयणीनो चड उलयना, म्हाका पयलींच सांगला माय खाताली तेका मागीर तो हांगाच्यान वचन दिसना, पयलीं वयर येन दिसना आनी मागीर एक फावटी हो मायक आयलो की हो सोडीन दिसना. सो हांव तुमकां सगळ्यांक आयच्या दिसाची उन्मनीत परबी दिता. फील हॅपी दॅट वी आर in a state which is so progressive, having democratic values, secularism. आम्ही एक आयडियल स्टेट इन होल. आमकां म्हणटा सदां गोवा एंड गोवन्स हॅवन सच अ लॉज आमचे बरे कॉमन सिव्हिल कोड. वी आर वन ऑफ द बेस्ट स्टेट्स एंड वी हॅव बीन देअर फॉर अ व्हेरी लॉंग टायम. सर आमी सगळी काँग्रेस पार्टीच्या फाटल्यान रावया, आनीकूय आमची उदरगत करून घेवया. And on this day, once again, I wish you all the very best on this Goa State Day. Thank you. देव बरें जावं दोतोर. आनी आतां तुमच्या मुखार उलोवपाक आपयता काँग्रेस पार्टीचे कार्यक्षम अशे आमदार, केपेंचे आमदार एल्टन बाब टेकवस्कार. सगळ्यांक तुमकां नमस्कार आनी देव बरी सांज वाडयता. पयले सुवातेर स्टेट डेयाचे सगळ्यांक शुभेच्छा. आनी परबी माचयेर आसले आमचे आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहीत, आमचे इन्चार्ज ठाकरेजी, पार्टीचे प्रेसिडेंट अमित, लिडर ऑफ ऑपोजिशन बाब लिवडी, आमचे MP कॅप्टन विरियाटो, म्हजे कलीग आमदार दोतोर काल्लूस, पयलेचे चीफ मिनिस्टर आनी MP साद्दीन बाब, बाकीचे सगळे पयलेचे MP दोतोर खलाप, बाकीचे सगळे मानेस्त पत्रकार भाव, मोगाल गोंयकार भावांदो आनी भयणांदो. म्हाका दिसता आज व्हडली खुशालकायेचो दीस आनी हांव मान बागयतां आमच्या आदल्या प्रधानमंत्री बाब राजीव गांधीक श्रद्धांजली दिता की आजचो दीस काँग्रेस पार्टी आनी ताच्या पासत आमकां आज हो मेळ्ळो. मोकळो बाबरिंदो आमदार जाल्ल्या पासतूय हांव काँग्रेसाक दिलवासता. आनीक व्हडलें भाशण करिना, थोडेच ते भितर काबार करता. आमी आज गोंयकार म्हूण आनी गोंय खंय आहा तें आज चोवपाची चड गरज आसा. आमचें ल्हानशें गोंय, माणकुलें गोंय, पांचवेचार गोंय, आख्खे देशाक आख्खे जगाक फामाद गोंय. हांव थोडे दीस पयलीं चायना आशिल्लो आनीक
हांवें एक डिलराक जेन्ना हांवें सांगलें इंडियेचो आनी इंडियेचो खंयचो देन आय सेड आय एम फ्रॉम गोवा आनी आय वॉज सरप्रायज दॅट he was in Goa before COVID 6 years back. So हांवें विचारलें तुजें मत कितें गोंयच्या बद्दल आनी तो सांगलो आय लव दीस प्लेस कॉल्ड गोवा. सगलें आसा आनी हें जावपाचें कारण म्हळ्यार आमचे काँग्रेसाची पार्टी आनी आय वॉज शॉक्ड टू सी द स्पीच गिवन बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट खारगेजी. सगलें कवर अप केलां आनी दूख भोगता जे आमच्या प्रेसिडेंटाक इतलें जाणां आनी हे आमचे बीजेपीचे जे लिडर आसात गोंयचे तांकां खबर ना काँग्रेसान कितें केलां तें. सो आमचो प्रेसिडेंट जाणा दिल्लीसून रावन प्रेसिडेंट खरगेजीन इतलें सांगलां बट गोंयचे जे बीजेपीचे जे आमचे चीफ मिनिस्टर आनी मिनिस्टर आनी बीजेपीचे जे लोक आसात तांकां खबर ना काँग्रेसान गोंयच्या पासून कितें केलां तें. मोगाळ बॉर्बिंग आमी व्हडलीं भाशणां दितात जायतें राजकारण करतात बट आज काळ आसा गोंयचे पासून झगडपाक गोंयच्या मोगा पासून झगडपाक आमी भरपूर वायट दिशेन वयतात आनी मुद्दम सांगता मनी इज नॉट एवरीथींग इन पॉलिटिक्स. आमी दाखोवन दिलां जेन्ना 2024 आमचे एमपीचें इलेक्शन जालां वी वर फायटींग इन द सेकंड रिचेस्ट कॅन्डिडेट इन द कंट्री. पयशांनी दुसरो नंबर आनी आमचो कॅप्टन म्हाका दिसता वी स्टूड बाय कॅप्टन लोक कॅप्टना बरोबर रावलो आनी आमी जिखून हाडलो. सो वॉट इज दीस से मनी आज बीजेपी कडेन पावर आसा पयसो आसा सगलें आसा बट आमकोडे लोक आसा आमकोडे देव आसा सारकें की ना. सो आमी म्हाका दिसता आमी मोगाळ गोंयकारांक उलो मागता. आतां 2025-27 तेज्या पयलीं 2 इलेक्शनां येवपाचीं आसा. ताज्या आमचे ZP इलेक्शनां मागीर MP म्युनिसिपल इलेक्शनां. आमचो एक वोट गरजेचो. आमचें गोंय मुखारचे पिळगेक सांबाळटले जाल्यार आमी काम करपाक जाय. वी शुडंट डिवायड आवरसेल्फ एकवटान रावपाक जाय. आमी कोडे काँग्रेस पार्टी कोडे खंय चुकली आमी सदां म्हणटात आरे काँग्रेसाक मत दिल्यार बीजेपी वयता म्हूण बट जेन्ना 3 आमदार रावले हेजेर कोण उलयना गेल्या तेजेर उलयताय बट रावले तेजेर कोण उलयना. हांव म्हाका प्रेज करिना बट आहाय तेजे पासून तरी तुमी रावपाक जाय. इट इज नॉट क्वॉन्टिटी चड क्वॉन्टिटी नाका क्वॉलिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी थोडेशे तिगांयनी जर रावले आनी आतां आमकां MP आसा वी आर वर्किंग फॉर गोवा दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमचेर विश्वास दवरात आमच्या पार्टीचेर विश्वास दवरात. फुडें 2 पाटी आमी चुकले तिसरे पाटी चुकपाना कित्याक वी हॅव अ व्हेरी गूड प्रेसिडेंट नाव टू गीव जे सेंटराकूय सांगतलो बाबा जेन्ना टिकेटो वांटता आमचे इन्चार्जी बरेच आसात. सो वी वॉन्ट डू दीस मिस्टेक अगेन. हे पाटी विश्वास दवरया कित्याक वी वॉन्ट आवर ब्युटिफूल गोवा गोल्डन गोवा टू बी एज गूड वीच वॉज देर बिफोर. काँग्रेसान जायतें केलां आनी हांव जायत्या भाशणां सांगता. हांव आमच्या आदल्या चीफ मिनिस्टर प्रताप सिंग राणीच्या बद्दयाक आमी आशिल्ले आमचे LOP आशिल्ले बाकीचे जायते आशिल्ले आनी थिंगा एक मेकिंग ऑफ मॉडर्न गोवा म्हणून एक बूक रिलीज केलो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दोतोर प्रमोदान. आनी बुकार सगलें बरयलें काँग्रेसान कितें कितें केलां तें आनी वयल्यान सांगिल्लें जायत्यो वस्तू त्यो केल्ल्यो त्यो हेजेर बरयलां म्हणून. बट जेन्ना राजकारण येता आमच्या दोतोराक उगडा सरना कितें काँग्रेसान केल्लें तें नो प्रॉब्लम. बट हांव एकूच मागता वी वील ऑल स्टँड टुगेदर. तुमकां तुमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो करपाक जाय हेजे मुखार आमकां एकवट जावपाक जाय. आमचें गोंय मुखार वचपाक जाल्यार आमकां एकवटान रावपाची गरज आसा. आज पासून जायत्यो वस्तू करपाच्यो आसात. सो वी हॅव टू ऑल स्टँड टुगेदर बी युनायटेड and Congress is the only party who can take Goa forward, can take this country forward. So आनीक पार्टी सभासद दिता प्रेसिडेंटाक आनी आख्या सगळ्या काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांक ही आज सभा घडून हाडल्या पासून आमी ओन्ली सभा करपाचे आशिल्ले बट पासाचे कारण वी हॅड टू कॅन्सल इट. सो प्रेसिडेंट वील टेल यू मोर डिटेल इन दीस. बट आनीक पार्टी तुमकां सगळ्यांक आमच्या काँग्रेसा बरोबर रावल्या म्हूण देव बरें करूं. काँग्रेसान सदांच रावतले म्हूण सोजवता. देव बरें करूं. देव बरें जावं आमदार एंटन बाबान आमकां सांगलें की आमकां गोंया खातीर कितें करपाक जाय कशें करपाक जाय. आमी सगळे एक आमी हिंदू मुस्लीम किरिस्तांव सगळे एक. ल्हान व्हड बारीक मोठे भेद नाका धरूंक खोटे जाती पाती खुटून काटे करचे आसा आमकां कार्य मोठे. हिंदू मैर किरिस्तांव
सगळ्यांचो एकूच गांव, आवय आमची गोंय माय म्हणून आमी भाव भाव. सो आमी भाव भाव कशे गोंयांत रावतात. हांव म्हणटलो जिंदाबाद जिंदाबाद. तुमी कितें म्हणटले? गोंय आमचें जिंदाबाद. आवाज मोठो सारको पणजेन सामको वयर आल्तीन पावूंक जाय. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. बरो आवाज येना, बरो आवाज येना. जिंदाबाद 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 जिंदाबाद. हॅलो. आणि आता गोंयकारांक शुभेच्छा दिवपाक तुमच्या मुखार आपयता हडपचे आमदार काँग्रेस पार्टीचे फुडारी आदवोगाद कार्लोस आल्वारेस परेरा. आमचो गोंयचो इन्चार्ज माणिकराव काकरेजी, आमचो मुखेल सोयरो कर्नल रोहित चौधरी, गोंयचो एकलोच आवाज पार्लिमेंटान कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस, हांव सगळ्यांचें नांव दुसरें घेयना कित्याक 5 मिनटां हांवें चोयलां 5 मिनटां वयता सगळ्यांचें नांव घेवपाक. हांव व्हडलें भाशण कळना म्हूण आयजचे गोंयचे स्टेटहूड डे म्हूण आमी सेलिब्रेशनाक येयल्यात. आमी जाणात की 1961 आमकां लिबरेशन मेळ्ळें तेन्ना काँग्रेस सरकारान दिल्लें तेन्ना आमकां एक इच्छा आशिल्ली खबर करपाक आनी ती गोंयची अस्मिताय आसा ती आमकां मोकळें करून काबार करपाचें. ओपिनियन पोल काँग्रेस सरकारान परत आमकां चान्स दिलो आनी लोकांनी एक ताळ्यान सांगलो की आमी इंडिपेंडंट रावतले म्हणून. पूण तें करून ओडपाक गोंयांत दुसरे स्टेटहूड पासत सगळे एक वोटान गोंयकारां युनायट करून आमी स्टेटहूड आमकां मेळ्ळें. आनी 2 ट्वीन एस्पिरेशन आशिल्ले, फकत स्टेटहूड न्ही पूण आमच्या भाशा कोंकणी भाशा पण आमचो ऑफिशियल लँग्वेज जाला. आतां आमी चिंतपाचें की आतां आमी दोनी जाले आनी आतां न्हिदपाचें म्हणून ना. तुमी पळयात हिस्ट्री कितें दाखयता. आमचो स्टेटहूड जालो तेन्ना रोखडें दिल्लीसून बॅगां धाडले आमचे काँग्रेस सरकार उडोवपाक. फुटलेक आमचें काँग्रेस सरकार उरतलें आनी ते चोरांनी दुसरें सरकार केलें आनी तेन्नासून आमचे गोंयचे इन्स्टेबिलिटी स्टार्ट जाली. ते सोदांच दिल्लीसून पयशे धाडटात, दिल्लीसून प्रेशर जातात आनी आमचें सरकार उडयतात. म्हूण
हांव एक कॅप्टना कडेन माफी मागता. कॅप्टनान एक सांगला की आमी आतां तयार जावपा जाय की आमी जेलीन वचपा रेडी आसात आमचे आयडेंटिटी दवरपाक, आमचे गोंय साल्वार दवरपाक. म्हण हांव कित्याक माफी मागता? हांव म्हणटा आमी कांय चूक केली ना. आमकां गरज ना जेलीन भितर वचपाक. हे चोर आहात ते आमी तांकां जेली भितर घालया. दिसा दिसा आमी आयकतात कॅश फॉर जॉब्स हो कॅशलेस स्कॅम चलता, एक्सायज स्कॅम, पुलीस स्कॅम, सगळे स्कॅम चलतात ते A to Z आहा ते आमचे बुक काडूं जाता. सगळे स्कॅम दिसा दिसा भायर सरतात ते. हांव तुमकां एक सांगता, बारीक एक गजाल सांगता, पळयात तुमी. 2 दीस फाटीं सुप्रीम कोर्टाचे हेडलायन्स येयलो. महाराष्ट्रा एक एलिव्हेटेड कॉरिडॉर, आमचे पर्वरी भाशेन करतात तसलो एलिव्हेटेड कॉरिडॉर केला. आणि तुम्ही जाणात एक फेमस कंपनी आसा L&T म्हणले, लार्सन अँड टुब्रो. त्याने बीड गायल्ले, ताका रिजेक्ट केलो, उडयलो भायर. ते हायकोर्टात पेटिशन गाय, ते पेटिशन उडयली भायर, सुप्रीम कोर्टान गेले. सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिसान सांगला तुम्ही स्क्रॅप करात नाल्यार आमी स्टे दितले म्हणून. कित्याक L&T गे बीड 2500 कोटी उणी आशिल्ले. कितले? 2500 कोटी उणे. हे पयशे कलेक्शन करताले, हे चोरताले, तुमकां समजूं येता. आनी हांव उलयच न्ही पयलीं हांव चॅक करतालो कित्याक केस काल आशिल्ले वा आयज आशिल्ले म्हाका उगडास नाशिल्ले. हांवें पळयले सरकारान स्टेटमेंट केलो सुप्रीम कोर्टान आमी स्क्रॅप करतात म्हूण तो टेंडर. म्हणल्यार हो लोकांचो विक्ट. कितकोन चोरूं सोदतात ते ऑफिशियली आमचे बूक बरोवपा जाता. आनी बूक बरयल्यार एक वॉल्युमान जाचना, भरपूर वॉल्यूम जातले. आमचे भुरगे शिकतात, आमचे भुरगे क्वॉलिफायड जातात आनी जॉब ना. तुमी नेनात कितको जॉब दिवपा लोकांक, तुमी जॉब क्रिएशन करपाक तुमी नेनात. आनी आमगे इजमॉल अशे बारीक बारीक 2000 रुपये दितात लोकांक. सिलिंडरा प्राइस वाडयलो, सगळे काबार केले. काँग्रेस आसलो तेन्ना, काँग्रेस पक्ष आशिल्लो तेन्ना सद्दां बारीक बारीक लोकांचे चिंतताले. केन्ना स्कीम हाडले जाल्यार लोकां पावताले. व्हडले व्हडले मोठे मनशां कडेन नाचनासले, व्हडले व्हडले जेटान वचनासले. आयज आमचे गोंयचे सरकारान कितें केलो? एक स्पेशल चार्टर फ्लायट घेवन वयता, हिंगा थिंगा भोंवतात. तुम्ही आयकलं आसतले. आनी व्हडले फोटो घातात, सेल्फी घातात, थिंगा गेल्यात म्हणून. एक चार्टर फ्लायट कितले पयशे मोडटात? आयज ते ट्विन टावर हाडटात थिंगा जुवारी ब्रिजेचेर, ते पयशे लोकांक दिवपाचे. ट्विन टावर कोणाक वचपाचे? रिच एंड द फेमस, द बोल्ड एंड द ब्युटिफूल, तेंक वचपाचे थिंगा. पयशे कितले पडले तुका दिसनाका ते सवाय म्हणून. तुजें एक भाजी पुरी खावपा वचपाक जायना थिंगा, तुका बुकींग करून पडले आनी 5 स्टार रेट तुका चार्ज करतले थिंगा. तुकान म्हाका न्ही ते फकत आनी एक टेंडर काडपाक, पयशे करपाक आनी तुकान म्हाका काबार करपाक. टायम जालो. आमी स्टेटहूड डे आहात तो आमी स्टार्ट केल्ले ते काँग्रेस पक्षांनी आमी कंप्लीट करूंक जाय. कंप्लीट करपा म्हणले साफ करूंक जाय. कितको साफ करपाचे? हे चोरांक सगळे पाय उडोवपाचे आनी जेलीन भितर घालपाचे. हांव तुमकां मागता एक फकत याद दवर, इलेक्शन येता तेन्ना लॉलीपॉप दितात, घेयात तुमी. हांव सांगना घेनाका म्हूण, घेयात म्हूण आमकां काँग्रेस पक्षाक वोट दियात तुमी. आनी हांव एक सांगता तुका, हांव केन्ना लज ना सांगपाक हांव काँग्रेस पक्षाचो मेंबर म्हूण. काँग्रेस पक्ष तूं पळय
सद्दां बरे बरे लिडर आशिल्ले, कॉन्स्टिट्युएंट असेंब्लीन आशिल्ले, फर्स्ट प्रायम मिनिस्टर काँग्रेस पार्टीचो, आनी सद्दां लोकां पासत चिंतून व्हडले आमचे प्रधानमंत्री आशिल्ले ते इतले फामाद आमचे पंडित जवाहरलाल नेहरू हुंय गेले जाल्यार वालोर आशिल्लो, इतलो रेस्पेक्ट मानतालो, लोक ते कितलो मानतालो तो पळय, व्हिडिओ पळय, हांव 1966 जालो तो मेलो तेन्ना, पूण व्हिडिओ पळयलो तेन्ना कितलो मान आशिल्लो तेका, कितलो रेस्पेक्ट दिताले लोक आमकां सद्दां दिसतात. इंदिरा गांधी ती पासून फ्रेंच उलयताली, तुम्ही पळयलें आसतलें, ती डायरेक्ट उलयताली आनी ती केन्ना कॅर करनासली, कोणागे प्रेशर तिचे हें नासलें, आनी ती बोल्ड डिसिजन घेताली, तिका आयर्न लेडी म्हणटाली तिका, आनी ती आयर्न लेडी असले डिसिजन घेवन देशा पासून चिंतून देश फुडें वयले. डॉक्टर मनमोहन सिंग तुम्ही पळयात, आमचो नरसिंहा राव आशिल्लो, तेणें डॉक्टर मनमोहन सिंगाक वयलोलो फायनान्स मिनिस्टर म्हणून, पिकअप करून आमचे सगळी इकॉनॉमी चेंज केली, आनी फायनली डॉक्टर मनमोहन सिंग आयलो, प्रधानमंत्री जालो. आनी तुमी जाणात आमचे देश इतले फुडें गेल्ले ते आतां आमी फकत रिवर्सान वयतात. आमी ते गियर आतां बंद करपाचे आनी परत आयज आमी एक ओथ घेवपाची आयज सांगपाक की हे चोरांक भायर उडोवन काँग्रेस पक्षाक वयर काडया आनी फुडें या. देव बरें करूं. देव बरें जावं दोतोर. दोतोरान सांगला आमकां जागे रावपाक जाय, आमकां उठूंक जाय. उठ गोंयकारा, तूं उठ पेटून, हातचो वेळ आतां गेला सुटून, भांगर भय तुजी रडटा दुखां आटून, आतां तरी जागो जा, आतां तरी जागो जा, खवदळून खून, उठ गोंयकारा, तूं उठ पेटून. गोंयकारांक आयच्या दिसाची परबी भेटोवपाक तुमच्या मुखार आपयता विरोधी पक्ष फुडारी आदरणीय युरी बाब आलेमांव. माचयेर बसून आशिल्ले आयच्या दिसाचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहित चौधरीजी, दुसरे आमचे AICCचे डेस्क इंचार्ज महाराष्ट्राचे आदले गृहमंत्री माणिकराव ठाकरेजी, बाबा अमित पाटकर, दोन्ही आमचे आमदार कालूस, बाब एल्टन, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे इंचार्ज बाब सावियो, बाब विरेन, गोंयचे आदले मुखेलमंत्री, आदले खासदार दक्षिण गोंयचे बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, फ्रंटल ऑर्गनायझेशनाचे सगळे चीफ बाब रमाकांत खाला, बाब MK शेख, दोतोर प्रमोदा सालगांवकर आणि म्हज्या मोगाळ पत्रकार भाव, काँग्रेस पक्षाचे सगळे मेंबर, भावंदो भणिदो आपुरबायच्या भुरग्यांनो, पयली सुवातेर म्हाका दिसता सुरवातेक जायते स्पीकर उलयले आनीक ही जय हिंद आनी गोवा स्टेटहूड डे सेलिब्रेट करपाक जेन्ना काँग्रेस पक्षान, खास करून आमचे अध्यक्षान बाबा अमित पाटकरान एक निर्णय घेतलो की हो दीस आमी सेलिब्रेट करपाक जाय. AICCकूय दिसलें की ह्या दिसाक एक सेलिब्रेशन जावपाक जाय. आनीक सुरवातेक खुशालकाय आमकां भोगली की आमचे नॅशनल प्रेसिडेंट खरगेजीन ज्या पद्दतीन आज आमकां सगळ्याक अड्रेस केले, विश केले, म्हणून तेका पयली सुवातेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. भावनो भणिनो, हो स्टेटहूड डे घटकराज म्हणून 39 वर्सां आमकां भोगता आनी खुशालकायेचो दीस हो एक गोंयकाराचो खुशालकायेचो दीस. आनी गोंयकार म्हणटा हुंय आसूं, खंयच्या जगाच्या भागांत आसूं, सदांच गोंयकारपण घेवन सदांच तो भोंवता. A Goan carries a slice of Goa wherever he goes.
आनीक खास करून आमचे गोंयांत आमी गोंयकार सुसेगाद म्हणटा, कायंड म्हणटा, फामाद आमी, आनीक ही आमची कल्चर आनी आमची परंपरा म्हाका दिसता मुखार पिळगेक आमी राखपाक जाय. आमची आयडेंटिटी कितें की सदांच आमी लिबरल, सदांच आमी एक फ्री थिंकराक सदांच जागो दिलेलो आसा. सगळे धर्माचे लोक जावं हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम एकवटान आमी रावलेले आसा. आनीक आमची गिरेस्तकाय, आमचे हे माणकुलें गोंय जरी तर चयल्यार गिरेस्तकाय, आमचे लोक, आमची परंपरा, आमची संस्कृती, आमचे दोंगर, आमचे सैम, हे आख्खे जगभर आमी फामाद. म्हाका दिसता देशांत जे फेस्टिवल जाता ते गोंयांत जाता आनी ह्या फेस्टिवलान सगळे पार्टिसिपेट जाता. क्रिस्तांव भाव दिवाळीक वता, मुस्लीम भाव क्रिसमसाक येता, हिंदू भाव ईद सेलिब्रेट करता. हे आमच्या रक्तांत आसा, आमच्या पुर्वजांन आमचे पासत एक गोंयकाराची युनिक आयडेंटिटी दिलेली आसा. आनीक आमचो देश भारत, इट लुक्स एट इंडिया, इट लुक्स एट गोवा एज अ लिबरल आनी एक पीसफुल कम्युनिटी. आमचो भावसार, एकचार होच आनी हेच आमचे गोंयकारपण भावनो म्हणिल्लो. आनीक गोंय or Goa always will remain a very tall teacher of social harmony to our country India. We have led from example. खास करून दुःख म्हाका जाता की थोडेशे फ्रंटल ऑर्गनायझेशन आनी ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीचे मेंबर आमचे गोंयकारपण पाळ घालपाक, आमचे मदें आमची आयडेंटिटी डिस्ट्रॉय करपाक प्रयत्न करता. हेंगेलो अजेंडा, दी अजेंडा ऑफ द भारतीय जनता पार्टी इज टू डिस्ट्रॉय गोवाज fertile liberal thought, a thought that our forefathers dreamt of. आता बावलो म्हणिलो थोडोसो फ्लॅशबॅक कित्याक करपाक सोदता, कित्याक लोक इसरता. जायते वस्तू आमचे प्रेसिडेंटान आमकां सांगले, नॅशनल प्रेसिडेंटान, आनी याद करपाची गरज आसा. पयले सुवातेर जनमत कॉल, ओपिनियन पोल, पयल्या ह्या देशाचो रेफरंडम आनी दी ओनली रेफरंडम गोंयकाराक कोणे दिलो? काँग्रेस पक्षान दिलो. इट वॉज पंडित नेहरूजी. when leaders like Purushottam Katodkar, Dayanand Bandodkar, Dr. Jack Sikher, when they went and met him, it was Pandit Nehruji who said that let Goans decide their own destiny. त्या वेळार आमच्या गोंयांत काँग्रेसाचो सरकार नाशिल्लो, पूण लोकांक ते रेफरंडम दिले, ओपिनियन पोल दिलो. दुसरो माइलस्टोन, रेकॉग्निशन आमचे कोंकणी बाय दी साहित्य अकॅडमी. आज दोतोर प्रमोद सावंत जो पण उलयता हेका याद करून दिवपाक जाय. हांव सदांच याद करून दिता, तो नेरोली जॅकेट घालून मोदीची भाशण करता म्हणून. तो म्हाका सांगता ना ही मोदीची जॅकेट ना, मोदीची जॅकेट हा माहिती ते मातशी 10 लाखाची, तोय 10 लाखां घाता, 10 लाखां जॅकेट ती. आज पावलो म्हणिलो जे कवच प्रोटेक्शन फॉर कोंकणी अंडर दी 8th शेड्यूल, हे
आमच्या काँग्रेस पक्षान दिले. आणि साधारण आमचे गोंय स्टेटहूड दिवपाक स्वर्गेस्त राजीव गांधीजीन ह्या दिसाक आमकां स्टेटहूड दिली. जायते लिडर त्या वेळार आशिल्ले, तरणे लिडर जावं बाब रमाकांत कलाप, बाब फ्रांसिस्को सार्दिन्या, आदले जायते त्या वेळार बाब शांताराम नायक, हे सगळे गोंयच पासत थिंगा वेताले, ओपन थिंगा उलयताले. आनी गोंयच पासत मोग सदांच गांधी फॅमिलीचो आशिल्लो. पंडित नेहरू म्हणटालो गोवा के लोग अजीब है. त्या वेळार भावनो भणिलो, आज आमकां अभिमान जावपाक जाय की वी हॅड लिडर्स लायक पंडित नेहरूजी, iron lady like Indira Gandhiji and Rajiv Gandhiji, who helped in the contribution of Goa, and the Congress party is absolutely immense. म्हाका अभिमान दिसता हांव एक पक्षान आहा ज्या पक्षा पासत आज गोंय उरले नाल्यार डिस्ट्रिक्ट उरपाची महाराष्ट्राच्या गांवांत. मत जालो जाल्यार कित्याक त्या वेळाचो जो सरकार आशिल्लो, at that time they felt, the MGP felt that Goa should be merged. एक डिस्ट्रिक्ट आसपाची, एक खासदार, दोन आमदार. आणि दोतोर प्रमोद सावंत जो म्हणटा की लिबरेशन डिले जाले, लिबरेशन जे डिले करपाक इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज इन अ वे. अदरवाइज गोवा पडहल्ले वुड हॅव बीन पार्ट ऑफ सम डिस्ट्रिक्ट ऑफ पॉसिबली महाराष्ट्र और कर्नाटका ड्यूरिंग द रिऑर्गनायझेशन. आज गोंयकार म्हणून खूब अभिमान जाता. आणि याद करून दिवपाक जाय दोतोर जाक सिकेराची, शाबूबाब देसाईची, आमचो फामाद कुंकोडकार पुरुषोत्तम काकोडकर, चंद्रकांत केळी, उदयबाब भेंब्रे, पुंडलीक नायक, उल्हास गुयव, नागेश करमली, हे सगळे आमचे गोंयच पासत झुजले. मनोहर राय सरदेसाय, रवींद्र केळेकर कित्याक लागून झुजले? एक गोंय उरपाक जाय म्हणून. सुसेगाद गोंयकार आमी. पूण आज ह्या सरकार जावं दोतोर प्रमोद सावंत आनी तेजे सगळे वांगडी आज आमकां तरी दिसता दे गॉट सम सॉर्ट ऑफ अ पॅथॉलॉजिकल डिसऑर्डर. हांव कित्याक म्हणटा कित्याक तांकां दिसता गोंयांत जे पड कितें जालां तें 2014 नंतरूच जालां, तेच पयलीं गोंयांत कांय जावंक नाशिल्लें. तांचें सिकनस सगळें जालें 2014 हाड्या, म्हणजे हे लास्ट 10 वर्सांनी. तांचे खातीर आनी आमच्या खातीर थोडेशे जे काँग्रेस पक्षान गोंयच पासत जे सॅक्रिफायस केले, जे फावंडेशनां घातली, शाळा घातले, सगळे कडेन फाउंडेशन ऑफ स्कूल, कॉलेजीस, हे कोणे केले? काँग्रेसाच्या वेळार जाले. आज 35 सुमार इस्कॉलां उक्ती केले, रूफ उदक भितर सोदा, हांकां मेंटेन करूं जायना. टेक्निकल इन्स्टिट्यूट आमकां जायते भाशेन गोंयांत दिले. कोणे दिले? काँग्रेसाच्या वेळार जाले. गोंयांत इंडस्ट्रियल इस्टेट, लोकांक अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू रिझॉल्व करपाक इंडस्ट्री हाडपाक कोणान सुविधा केली? काँग्रेस पक्षान केली. गोंयचे इरिगेशन सिस्टम, उदकाचे हाल, हो सरकाराचो लक्ष आहा की हर घर जल दिल मेळा, उदक मेळा, नळ बील मेळा, अवॉर्ड मेळ्ळे ताका. आज मोठो स्टेट इज 100% लिटरेट, दोतोर प्रमोद सावंत म्हणटा. Even if your figure is correct, what are our youth going to do? Highest unemployed youths in the country. These figures, certificate दिल्या CMI, नीती आयोगान, जे डबल इंजिन सरकार फेल झालं, भुरगे बेकार आहे. गोंयांत आज फामाद कितें? ड्रग्स. चिंतपाक जाय भावनो भणिलो, पंचायतीचे हिंगा मेंबर आहे, पंचायत बांधल्यो. 73rd 74th अमेंडमेंट अंडर बायलांक बी राईट दिले पंचायत राजान. खास करून
आयच्या दिसाक जे फंक्शन कला अकॅडमी जाला, आज कला अकॅडमी जे फंक्शन जाला हे काँग्रेस पार्टीच्या नावान हे आमच्या कलाकार भावांक एक सुंदर सोबीत ऑडिटोरियम जाल्ले, पण आज कितें थिंगा जाता सगळे करप्शन. गोवा युनिव्हर्सिटी was given by the Congress government to the people of Goa. What has the BJP given? आमचे एड्युकेशनाचे रँकिंग जे सदांच विदिन द फर्स्ट 100 आसताले सदांच आज 150 वयर पावला, 200 पावतले. आमकां कितें दिला? गणपत युनिव्हर्सिटी, गणपत आनी कोण पारूल आनी कोण अमिती आनी कोण हे सगळे प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी येऊन जागे हडप करून पाड घालपाक हे आमच्या गोंयांत हाडलेले आसा. चोगम रिट्रीट याद जागा आमचे टुरिझम मॉडेल आख्खे देशभर आख्खे जगभर आमचे इंदिरा गांधीजीच्या वेळार हे जाल्ले. हेजे क्रेडिट काँग्रेस पक्षाक वेता. खास करून हांव तो म्हणितो या बीजेपी सरकारान कॅप्टन जेन्ना आमी साऊथ गोवा दक्षिण गोंयचे इलेक्शन जाले, गोंयभर जेन्ना पार्लिमेंटरीचे इलेक्शन जाले, गोंयांत कोळसो नाका म्हणून बोवाळ जालो. आज इतलो कोळसो हाडपाचो प्रयत्न हो सरकार करता अंडर वेरियस मीन्स. हे अडानी अंबानी हांकां हाडून आमचे एनवायरमेंट पाड घालपाक प्रयत्न करता. ज्या पद्दतीन आमचे अदोगाद आनी आदले लॉ मिनिस्टर रमाकांत खलाप सदांच उलयता, विथ पेपर विदाउट पेपर कम टू गोवा, एडवर्टिजमेंट, लँड फॉर सेल. जात ते भाशेन हे पेडणेच्या गांवांत, काणकोणच्या गांवांत, सांग्याच्या गांवांत, बिचोलच्या गांवांत वयता थिंगा कन्वर्जन जाता, फाड घालता. हे गोंयकारपण हेच पासत आमचे शापाय जावं दुसरे झुजलेले. आज चिंतपाक जाय भावनो भणितो 3 लाख स्क्वेअर मीटर आज बारीकशे IIT जमीन ना, पूण 3 लाख स्क्वेअर मीटर कारगणच्या गावात कासिनोक दिल्या. AI हेडाय मारे मुगाम जीत मारे जोगडी करे, पयस दियाय, बॅग दियाय, जायते भाशेन जायते करे. हे गोंय तुमचे भुरगे नातू मागीर हिंसातले. काँग्रेस वॉट डीड यू ऑल डू टू स्टॉप दीस गव्हर्नमेंट? हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. आनी आमचो देश म्हाका दिसता 50 वर्सां फाटीं ह्या सरकारान वेलेले आसा आमकां. आनी गोंयांत एक कम्युनल टेन्शन करपाचो लेपाचो प्रयत्न ह्या सरकाराचो जो आसा. खास करून पयच्या दिसाक बाब प्रमोद मुतालिकाक पत्तो जो बॅन केल्लो, पर्रीकरानूय बॅन केल्लो, पत्तो एंट्री दिल्या. हे तुमकां दिसतले, तुमचे मदें येतले, फूट घातले धर्माच्या नांवान, जातीच्या नांवान, खातीच्या नांवान. आनी हे आमचे गोंयकारपण न्हू, पूण ह्या मनशाक हिंगा एंट्री दिलेली आसा. म्हाका दिसता ह्या घटक राजाच्या दिसाक आमी सोपूत घेवपाक जाय की ह्या आमचे कमिटमेंट आसपाक जाय. म्हाका दुबाव ना, तुमच्या आदारान काँग्रेसाचे 27 सरकार जातलेच, मेजॉरिटीन जातले. आनी हो सरकार हो जो सरकाराचो अजेंडा, हेचो डेव्हलपमेंटाचो अजेंडा, गोंयकाराचो अजेंडा आसतलो. निमाणे आमचे गोंयकारपण एकचार भावचार जो पण आमी सदांच राखला. आमी एज वन फॅमिली. दूख म्हाका जाता आयच्या दिसाक बाब किशोर नायकान म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो. म्हापसाच्या गांवांत सगळे कौन्सिलर आहाय ते सगळे कौन्सिलर दुबईच्या गांवांत आहाय. आनी थिंगा बुडटा पळोवंक ना. सगळे कोण बुर्ज अलारा, बुर्ज खलिफा आनी हुंय थिंगा फोटो घाताय. दूख म्हाका जाता, दूख म्हाका जाता. आमगे वचून ह्या कुंभोज कौन्सिलर चेअरपर्सन उबो रावन आहा, ओडोवच्या मिटिंगे उबो रावन आहा.
द काँग्रेस पार्टी आमगेली कल्चर न्हू. The Congress party as opposition, I am proud that I have an MLA in the form of Elton Kalus. We fight on merit. Definitely there is quality over quantity. पण म्हाका खात्री आहा की हे प्रश्न जे गोंयकाराचे प्रश्न सुटावे करपाक बावधो तुमचो भुरग्याचो फुडार तुमच्या हातांत आसा. रावता की सदांच ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक भायर उडोवपाक कालुसान सांगिल्ले भाजी कोण जेलांत वयतले थोडे बिलांकूय बदूच बरे बी पाव तेंक सगळे आदोगादान बेल दिवपाक शिरपणा. काँग्रेसान सगळे पण आदोगादाय म्हाका खात्री आहा कालूस आसपाना म्हूण. बट म्हाका खात्री आहा की तुमी सगळ्यांनी एक निश्चय घेवपाक जाय, सोबत घेवपाक जाय की आमी सगळे एक जायन ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीक गोंयचे भायर धाडटले म्हणून सगळ्यांक तुमकां काळजान दान दिवचो. देव बरें जावं. युरी बाबान सांगले गोंयान फूट घालपाचो प्रयत्न जाता, पूण आमी सगळ्यांनी सादूर रावपाक जाय. येतात तितले येवन दी बाण मनांत आमच्या जेजू राम. नानक, अल्ला, महावीर, बुद्ध हेच आमगेले प्राण. अमर अकबर, अँथनी, मुमताज, मेरी, शालिनी राखण करूंक देशाची एकठांय सगळे जाण फूट घालतले तेच फाल्यां रडटले. तेज भरला सूर्याचे आमच्या एकचारांत. फाटी यादी ध्येय फुडे नव्या युगाचे आमी घडे. कर्तृत्ववान आमी राखतले भारत माचे मान. तुमच्या मुखार गोंयकारांक शुभेच्छा व्यक्त करपाक आपयता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे भौमानीस अध्यक्ष अमित बाब पाटकर. सगळ्यांक विनंती आसा आयचो दीस गोंया खातीर जावन आसा तेन्ना सगळ्यांनी सभाघरांत शांतीकाय राखची आनी गोंयाक आदर दिवचो. आयच्या गोंय घटक राज दिसाक ह्या कार्यक्रमाक हाजीर आशिल्ले आयचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहित चौधरी जी, गोंय राज्याचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे प्रभारी इन्चार्ज माणिकराव ठाकरेजी, आमच्या गोंय विधानसभेचे गोंय राज्याचे विरोधी पक्ष फुडारी बाब युरी आलेमांव, आमदार बाब काल्लूस फरेरा, आमचो बाब एल्टन, दक्षिण गोंयचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री तशेंच ह्या पक्षाचे आदले अध्यक्ष, आदले दक्षिण गोंयचे खासदार बाब फ्रांसिस्को सार्दिना, आमचे उत्तर गोंयचे आदले खासदार भाई रमाकांत खलप, गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सिनियर वायस प्रेसिडेंट बाब एम के शेख, आमचे वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर, आदले डेप्युटी स्पीकर, आमदार, माचयेर बशिल्ले सगळे फ्रंटल चीफ दोनूय डिस्ट्रिक्टाचे अध्यक्ष आनी हांगा जमिल्ले सगळे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे ऑफिस बेरर्स, सेल चेअरमॅन्स, ब्लॉक अध्यक्ष आनी मोठ्या संख्येन जमिल्ले सगळे गोंयकार. तुमकां हांव आतां बसून जस्ट चिंत्तालो जेन्ना बाब युरी आलेमांव उलयतालो तेन्ना एक युनीक गोश्ट आसा, ती म्हणल्यार हांव चिंत्तालो की काँग्रेस पक्षाक एका वर्साक कितले अशे ओकेजन साजरो करपाक मेळटा काय म्हणून. 5 इंडिपेंडन्स डे आसतलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, रिपब्लीक डे आसतलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, गोंयचे लिबरेशन आसतले काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळें, ओपिनियन पोल ताणें जल्मात कौल म्हटलो तो काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो, आनी आयचो हो जो दीस आसा गोंय घटक राज्य दीस तोय काँग्रेस पक्षाक लागून मेळ्ळो. दुर्दैव अशें की हे भारतीय जनता पार्टीक हे 5 दीस मनोवपाक मेळना. ते 15 ऑगस्ट केन्नाच मरिना, ते 14 तारखेक तुम्ही मुद्दम आता 15 ऑगस्ट येतलो न्ही, मुद्दम तुम्ही नोट करात ते 14 ऑगस्ट मनयतात, कित्याक हांचे कडेन एकूय फ्रिडम फायटर नाशिल्लो. सो म्हाका दिसता आज आमी स्टेटहूड डे गोंय घटक राज्य दिसाच्याच मर्यादीत रावया आनी ताचे बाबा म्हत्व कितें आनी हे कोणाक लागून मेळ्ळें. म्हाका दिसता ह्या लोकांची याद करपाची आज गरज आसा. आमच्या मदीं आदल्यो गोवा महिला अध्यक्षा मॅडम बिना नायक, तांचो चलो आमचो प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो जनरल सेक्रेटरी बाब अर्चित,
हांचे वडील स्वर्गीय शांताराम नाईक जे ह्या पक्षाचे आदले अध्यक्ष आशिल्ले, म्हाका दिसता हें बिल पार्लमेंटान तांणी प्रेजेंट केलें. सो म्हाका दिसता स्वर्गीय शांताराम नायकाक आमी मना काळजांतल्यान याद करपाक जाय. आनी जो दर्जो आज सगळ्या गोंयकारांक मेळ्ळो, म्हाका दिसता हें श्रेय तांकां वता. आमचे बाबी आलेमावान उल्लेख केलो की एदवार फालेरोय तेन्ना आमचे खासदार आशिल्ले, आमचे गोंयचे ते खासदार आशिल्ले तेन्ना. सो स्टेटहूड डे आमी सेलिब्रेट करतात आनी ह्या स्टेटहूड डेयाचें बाबा म्हत्व कितें हें म्हाका दिसता प्रत्येक मनशान जाणून घेवपाची गरज आसा. जेन्ना एक राज्य जेन्ना ताका फूल राज्याचो दर्जो जेन्ना मेळटा तेन्ना ताका फूल रिप्रेझेंटेशन म्हणल्यार आमी आमचे खासदार निवडून हाडटात, आमचो राज्यसभेचो खासदार आमचे निवडून आयिल्ले आमदार निवडून हाडटात आनी आमचो आवाज जो आसा, आमचे प्रश्न जे आसात ते पार्लमेंटान आमकां मांडपाक मेळटा. दुसरे ऑटोनॉमी इन गव्हर्नन्स म्हणल्यार ज्यो ह्या राज्याच्यो ज्यो मेन इंडस्ट्री आसतल्यो, टुरिजम आसतले, मायनिंग आसतले, एग्रीकल्चर आसतले, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आसतले, ही सगळी डिसिजनां गोंय सरकाराक घेवपाक मेळटा. तिसरे फायनान्शियल एम्पावरमेंट, जे फायनान्स कमिशना अंडर जो सेंट्रल टॅक्स रेव्हेन्यू जो आसा ताचो शेअर राज्याक आमकां स्टेट टॅक्सा मार्फत तो आमकां फावो जाता. फाटल्या दिसांनी जेन्ना फायनान्स कमिशन जेन्ना गोंयांत आयिल्ले तेन्ना आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें की जो शेअर आमकां येता गोंयांत तो खूब कमी आसा आनी तो पावना. कित्याक हे जे पयशे जे आमकां राज्याक येतात ते आमचे लोकल बॉडीज डेव्हलप करपाक हो पयसो वापर जाता. ताच्या उपरांत जी आमची आयडेंटिटी आसा किंवा आमचे कल्चर आसा हें सांबाळपाक गोंय राज्याच्या सरकाराक ताकद मेळटा की आपली हेरिटेज, आपलो कल्चर, आपली कोंकणी भाशा, ज्यो ट्रेडिशनल वे ऑफ लायफ जे लोकांचे आसा हांकां प्रोटेक्ट करपाक, हांकां प्रिजर्व करपाक पॉलिसी फ्रेम करपाक मेळटा. ताच्या उपरांत इकनॉमीक पॉलिसीज ज्यो आसा राज्या पुरत्यो त्यो टेलर करपाक मेळटा. बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, बेटर ज्युडिशरी, फेडरल बॅलन्स एंड इन्फ्लुएन्स, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स म्हणल्यार गोंय सरकाराक आपले पर्यावरण वाचोवपाक, ताच्या बद्दल पॉलिसी करपाक, ताच्या बद्दल जो टुरिजमाचेर प्रेशर येता किंवा एनवायरमेंटाचेर प्रेशर येता, जो मायनिंगाचेर प्रेशर येता, हो राज्या कडेन ती पावर आसता. हें आतां हांव तुमकां कित्याक लागून सांगता, गेल्ली 13 वर्सां हे जे आमकां काँग्रेस पक्षान जो दर्जो दिलो, गोंयाक जे एम्पावर केले, हांव मना काळजांतल्यान आमचे ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्षाचे धन्यवाद करता की तांणी आज हांगा ते पावले नात पूण तांणी आपले विचार, आपल्यो विशीस, आपल्यो परबी हे सगळे गोंयकारां मुखार तांणी दवरले. आमी व्हिडिओच्या मार्फतांतल्यान पळयलो आनी तांणी गोंय राज्याचेर काँग्रेस पक्षाचो योगदान कितें आसा होय तांणी आपल्या भाशणांतल्यान थंय आमकां सांगलो. आज गोंयांत जी आमी उदरगत पळयतात, आज जी गोंयांत जो नाशाडी चल्ल्या ती ही गेल्ल्या 13 वर्सांक चालू जाल्ली आसा. आज काँग्रेस पक्षान जेन्ना गोंयाक स्टेटहूड दिल्लें तेन्ना हें आमकां एक गिफ्ट म्हणून दिवं नाशिल्लें, पूण ह्या देशाच्या फेडरल स्ट्रक्चरान आमकां रेकॉग्निशन, आमचे पावर्स मेळपाक लागून आमकां थंय तांणी हो दर्जो दिल्लो. आनी तो आज खंय तरी म्हाका दिसता आमचे जे रायट्स आसात ते आज हळू हळू करून खंय तरी हे सरकार आमचे कडल्यान काडपाचो एक प्रयत्न चल्ला. आमी काल पळयलें आनी म्हाका सदांच खूब वायट दिसता केन्ना ह्या राज्याचो मुख्यमंत्री जेन्ना इरिस्पॉन्सिबल जेन्ना स्टेटमेंट्स करता तो फक्त एका पक्षाचो इन्सल्ट करना, ह्या राज्यांत रावपी प्रत्येक नागरिकाचो इन्सल्ट करता. हे शाखान शिकून आयिल्ले लोक हांकां गोंयचे हिस्ट्रीच खबर ना.
ताणें परत एकदा उल्लेख केलो की काँग्रेस पक्षाक लागून अशें जालें, काँग्रेस पक्षाक लागून तशें जालें, आणि माननीय मोदीन खंय गोंयाक खंय एक आयडेंटिटी दिली. ना जाल्यार तो म्हणटा की महाराष्ट्रांतलो आमी खंयचो तरी एक जिल्लो आसता आशिल्लो. हांव ह्या गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याक याद करून दिवपाक सोदतां, जेन्ना ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना हिस्ट्रीन वच आणि चेक कर. हे RSSचे जे पॉलिटिकल विंग जे आसा, जनसंघ हाचे 2 खासदार जेन्ना निवडून आयिल्ले ते पार्लमेंटान विरोध करताले. ते सांगताले गोंयान व्हरून महाराष्ट्रान घाला म्हणून. सो ही हांची हिपोक्रेसी. हे म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारा मेरेन हांची जी बंडलां आसा, हे जे लोकांक मिसगायड करपाचो प्रयत्न करता, हे आमकां मुखार हाडचें पडटलें. आज गोंय डिस्ट्रेसान आसा. बाब युरी आलेमॉन विस्तारान सांगलें, हांव डिटेलान वचना. पूण आज आमचे युवक जॉबाक लागून तळमळटा. आज आमच्यो महिला सुरक्षीत ना. आज प्रत्येक दिसा एक गोंयकार मरता. हाजे जस्टिफिकेशन, हाजी सर्टिफिकेट खुद्द मुख्यमंत्र्यान दिल्या पळय. आज हे कित्याक लागून जाता हें? कित्याक आज गोंयचे रस्ते हे ह्या सरकारान भ्रष्टाचार, बाब काल्लूस फरेरान उल्लेख केलो, खंयचे तरी ताणें कॉन्ट्रॅक्टाचो उल्लेख केलो, 2,500 कोटीचे ताणें करप्शनाचे स्कॅम सांगले, आणि हे गोंयानूय चलता. आमचे वास्कोचे हांगा बसल्यात, आमचे चेअरमॅन हल्ली बसला. आमी 4 मार्च 2025 याद करून दिवपाक सोदता तुमकां. स्वप्नील चिंदारकर वो दाबोलेच्या गांवान बॅरिकेडिंग पडून मेलो. तो मरूंक ना, ताचो मर्डर केलो ह्या सरकारान. आणि पयर 4 दीस पयलीं 25 तारखेक 500 मीटर मुखार आनी एक तो गोंयकार, ताजो बाबड्याचो जीव गेलो त्या फोंडान पडून. हे डेव्हलपमेंट आमकां जाय, जातून हे सरकार प्रत्येक दिसा एक गोंयकाराचो जीव घेता. फाटल्या दिसांनी आमी पहिले 2 ट्वीन टावर उबे करतात. ते कोणा लागून? 270 करोड रुपयाचो ट्वीन टावर बांदपाक हांचे कडेन पयशे आसा. पूण हांगा बशिल्ले सगळे सामान्य गरीब लोकांचे जे सोशल वेलफेअर स्किमी अंडर जे पयशे दिवपाक आसा, ते दिवपाक ह्या सरकारा कडेन पयशे ना. खुद्द तांचो मंत्र्यान पयर उल्लेख केला एका भाशणान की ST भवन जे आसा ते बांदपाक ह्या सरकाराच्यान जायना, पूण इव्हेंट करपाक ह्या सरकारा कडेन पयशे आसा. सो ही क्रोनॉलॉजी तुम्ही अंडरस्टँड जाय. आज प्रत्येक गोंयकार पीडित आसा. तो युवा आसूं, महिला आसूं, काम करपी वर्ग आसूं, सिनियर सिटीजन आसूं. हे गेल्ल्या 13 वर्षांत ह्या भारतीय जनता पार्टीन जो स्टेटहूड दर्जो जो आमी काँग्रेस पक्षान मेळोवन दिल्लो, जे अधिकार तुमकां मेळिल्ले स्टेटहूडा अंडर, ते खंय तरी हे सरकारान आमचे कडल्यान काडले. आणि ती क्रोनॉलॉजी कशी ती पयली समजा. 2 दीस न्ही, म्हाका दिसता कालूच ते आमी पहिले टॅक्सी भाव आमचे सगळे एकठांय जावन स्ट्रायक करताले. फाटल्या दिसांनी आमी पहिले आमचे टुरिझम सेक्टरांतले सगळे जितले टुरिझम सेक्टर आसा ते बॉम्ब मारताले. आज टुरिझम गोंयान डिक्लायन जायत आसा म्हणून. पूण आमी इन डेप्थ वचना. आज गोंयचे टुरिझम कसले जाला. आज पळयात तुमी तुमच्या घराच्या भोंवतणी आज ते कितें ते Airbnb हे वाडत आसा. कोणे तरी उल्लेख केलो बिचोलेच्या युरी आलेमॉन सांगले की बिचोलेच्या साखळेच्या गावान आज 4 लाख स्क्वेअर मिटराचे बंगले येतात बारीक बारीक. आणि स्कीम कितें? हे जे पळय ब्रोकर मंत्री आसात न्ही, हे वचून आज दिल्लीकरांक सांगतात की गोंयान तुम्ही 5 करोडाचो बंगलो घेयात किंवा 3 करोडाचो घर फ्लॅट घेयात, तुमकां गॅरंटेड 6% रिटर्न मेळटले अलॉंग विथ युअर एप्रिसिएशन इन प्रॉपर्टी. आणि ताका लागून कितें जाता? आज हे Airbnbचो प्रकार वाडत आसा. हे सगळे भायले टुरिस्ट येतात, ते Airbnbन रावतात. ते तांचो कांय चेक जायना सरकाराचो. दुसरे ते ज्या घरांत रावतात ते घर लायट आणि उदक डोमेस्टीक कन्झम्पशन करता. म्हणजे आमकां जे सामान्य मनशाक जे गोंयकारांचो जो अधिकार आसा ते घेतात. 1-1 लाख रुपया फारीक करतात एका रातीक. ते थंय मजा मारतात, रातचे ड्रग्स घेतात, सकाळी फुडें येतात,
गोंयकारांक रस्त्यार उडयतात, मारले गेले. हे टुरिझम चल्लां आज गोंयांत. सो हे टुरिझम आमकां नाका. जे नीज गोंयकार जे टुरिझम धंद्यान आशिल्ले, तांची आज शेकां आशिल्ली, हॉटेलां आशिल्ली, रेस्टॉरंटां आशिल्ली, टॅक्सी धंद्यान ते आज मार खातात. कित्याक आमी इन डेप्थ वचनात. कितें प्रॉब्लेम आसा बाबा? सो ही आज टुरिझमाची गत जाल्ली आसा. आनी मागीर जाता कितें की हे जे इन्व्हेस्टर पळय भायले येतात हांगा 5-5 करोड 10-10 करोडान बंगले घेवपाक, मागीर आमचो ब्रोकर मिनिस्टर जो बसला तो बसता आनी मागीर ताका पेंट मारता. म्हणल्यार इन टर्म लँड कन्वर्जन. आज दिसता म्हाका शुक्रार आज ती 17(2) केस हे सरकारान आज सुप्रीम कोर्टान चॅलेंज केल्या. सो ह्यो सगळ्यो गोष्टी जर तर आमी सुदारतले आनी जे गोंय बाब एल्टनान उल्लेख केलो, बाब कॅप्टनान उल्लेख केलो, बाब कालुसान उल्लेख केलो, बाब युरीन उल्लेख केलो की आमी जे भुरगेपणान जे गोंय पळयल्ले ते आज गोंय उरलेले ना. आनी ते जर तर आमी रिटेन करतले जाल्यार म्हाका दिसता आज प्रत्येक गोंयकार आज आमी उगी रावले म्हणून जावचे ना. आमकां आज भायर सरचें पडटलें. काँग्रेस पक्ष सदांच तुमचे बरोबर रावतलो आनी हाज्या पयलीं राविल्लो आसा. तुम्ही सांगले SEZ नाका, आम्ही स्क्रॅप केलो. तुम्ही सांगले रिजनल प्लॅन नाका, आम्ही रिजनल प्लॅन स्क्रॅप केलो काय ना? म्हाका दिसता आज वेळ आयिल्लो आसा. आयच्या ह्या गोवा घटक राज दिसा आमी सबूत घेवया की जे आज गोंयची नाशाडी चल्ल्या, जे सिस्टमॅटीक हे गोंय काबार करपाचो हो भारतीय जनता पार्टीचो जो प्रयत्न आसा तो म्हाका दिसता खंय तरी आमी बंद करचो पडटलो. सगळी गोंयची जनता आमकां मोठ्या एस्पिरेशनान पळयता. बाब आमदार एल्टन डिकॉस्टान आनी एक म्हजेर आतां प्रेशर घातला. आनी म्हाका दिसता ताणें उल्लेख केलो की सदांच लोक उलयता की डिफेक्शन जाले, 8 जाण गेले, 10 जाण गेले, पूण कोणूच 30 जाणां बद्दल उलयना. पूण तुमी तिगूय जाण पुराय गोंयच्या जनतेक तुमचो गर्व आसा. आनी हे फक्त तुमी तुमच्या मतदारसंघान उरिल्ले 37 मतदारसंघान प्रत्येक गोंयकार वो तुमकां विथ हाय डिग्निटी पळयता. आनी म्हाका दिसता गोंयकार, हांव दक्षिण गोंय म्हणना, हांव गोंयकार म्हणटा, पुराय गोंय, उत्तर गोंय आसूं किंवा दक्षिण गोंय आसूं, आमी खरेंच भाग्यवान आसा, लकी आसा की आमकां एक असो व्यक्ती मेळ्ळा जो पेडणेचो इशू आसूं, तो खापरेश्वराचो इशू आसूं, बोमाचो इशू आसूं किंवा काणकोणचो विशय आसूं, तो आपूण दक्षिण गोंयचो खासदार म्हणून न्ही पूण एक गोंयचो खासदार म्हणून प्रत्येक गोंयकाराचो विशय पार्लमेंटान मांडटा. एल्टनान असो म्हजेर प्रेशर घातला. ताणें आपल्या भाशणान उल्लेख केलो की तुमी क्वॉन्टिटीचेर वचनाका, क्वॉलिटीचेर वचा म्हणून. आता खरेंच पळोवपाक गेल्यार म्हाका दिसता जे आमचे माचयेर बसल्या ते सगळे आमचे क्वॉलिटीचे लिडर आसा. आनी हांव गोंयकारांक एक आश्वासन दिता की येता त्या 2027 गोंयकारांक आमी क्वॉलिटी लिडर विथ मेजॉरिटी काँग्रेस पक्षाचें सरकार जातलें. हांव चड वेळ घेना, म्हाका दिसता 8 मिनटां जाली. एक बरें जाता बाब युरी आलेमांव जेन्ना एक म्हाका सदांच कॉन्फिडन्स कितें येता. हांवें एक्चुली खूब आयले पेपर बरोवन, पूण जेन्ना तो उलयलो पळय ताणें सगळें कवर केलें. सो आनी उलोवपाचें आनी कांय उरूं ना. पूण हांव परत एकदां तुमचे सगळ्यांचे मना काळजांतल्यान हांगा जमिल्ले सगळे गोंयकार, सगळे पत्रकार भाव, फाल्यां मातशें रियलिटी कितें आसा ती छापा. बाब कॅप्टनाच्या मार्गदर्शना अंडर आमी एक कार्यक्रम केलो आझाद मैदानाचेर, संविधान बचाव अभियान. बरो जालो कार्यक्रम. पूण थंय कितें तरी फॉल्ट काडून दुसऱ्याक छापप. 30 तारखेक आज गोंय घटक राज दीस. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीक दिसले की आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष हांकां आमी इन्वायट करचे आनी
ह्या सोहळ्याक आनी ह्या दिसा हो मनोवपाक तांकां आपोवचें. सो आमी तांकां इन्विटेशन दिल्लें, तांणी तें एक्सेप्टूय केल्लें. दुर्दैवान 2009 जाल्लें, पूण 16 वर्सांनी मॉन्सून 12 दीस पयलीं आयलें. सो ताका लागून जेन्ना IMDन ऑलरेडी ऑरेंज अलर्ट डिक्लेअर केल्लो, प्रदेश काँग्रेस कमिटीक आनी आमच्या इन्चार्जाक दिसलें की आमच्या ऑल इंडिया काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाचो जो ट्रॅव्हल आसा तो खंय तरी आमी धोक्यान घालचो न्ही. कित्याक तो फक्त सभेक लागून येनाशिल्लो, ताचे फूल डेच्यो एक्टिविटी आशिल्ल्यो. विविध समाजाच्या लोकांक मेळप, आमचे पुराय एक्झिक्युटिव्ह कमिटीक मेळप, ब्लॉक अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष, तांची कमिटी, बूथ प्रेसिडेंट, हे सगळे लोकांक मेळपाचो ताचो तो कार्यक्रम आशिल्लो. पूण थोड्यांनी बेश्टेच स्पेक्युलेशन करून कितें कितें 2 दीस बरे आमकां ताजा हे दिसांनी पावस बरो पडटा सो आमकां बऱ्यो हॉट न्यूज दिल्यो अश्यो दिवच्यो. पूण म्हाका दिसता सत्य कितें आसा तेंय बरोवचें आनी हांव आशा बाळगितां की फाल्यां तुमी सत्य आज कितें आसा तें थंय घालतले. कित्याक आज जर तर घटक राज दीस जर तर मेळ्ळा आनी जर तर आज गोंयकारांक आमची आयडेंटिटी उरल्या ती फक्त काँग्रेस पक्षाक लागून उरल्या. फुडल्या सुवातेर हांव आमचे फुडले 2 उलोवपी येवपाचे आसात, जे कर्नल रोहित चौधरी आनी आमचे कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांचो आमी फेलिसिटेशन करतले. कित्याक ह्या दोनूय वीर जवानांनी, ह्या दोनूय महान व्यक्तींनी आपले जीवन आमकां राखपाक लागून, ह्या देशाक राखपाक लागून त्याग केल्लें आसा. सो म्हाका दिसता जय हिंद सभा जर तर मनोवपाचो आशिल्लो जाल्यार घटक राज्य दीस, स्टेटहूड डे दिसा पेक्षा आनी तुमचो दुसरो बरो दीस म्हाका दिसता आमकां फावो जाता तो आयचो दीस. सो आयच्या दिसा ह्या दोनूय महान व्यक्ती ज्यांनी ह्या देशाक लागून आपले जिवाची पर्वा करनासतना ज्यांनी आपले जीवन 26-27 वर्सां त्याग केले, म्हाका दिसता तांकां आमी हांगा फेलिसिटेट करपाक जाय. आनी खास करून जे कर्नल आयिल्ले आसात ते येदोळ उलयता आसतना सांगताले की 1961 जेन्ना गोवा रेव्होल्युशनाचे जेन्ना मुवमेंट जालो, जेन्ना ऑपरेशन विजय जालें, तेन्ना तांचे काका, सक्के काका त्या ऑपरेशनान तांचो वांटेकार आशिल्ले. सो म्हाका दिसता वी आर प्रिविलेज, वी आर ऑनर दॅट अंकल वॉज अ पार्ट ऑफ दॅट ऑपरेशन विजय आनी वी सॅल्यूट हिम. वचच्या पयलीं तुमी आज हांगाचे सगळे जमल्यात. हो प्रोग्राम कार्यक्रम सोंपतकीच गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीन एक पिक्चर, म्हाका दिसता फिल्म ऑन ज्योतिबा फुले नांवाचे पिक्चर हे वी आर गोइंग टू टेलिकास्ट. आनी सगळ्यां कडेन मागता की माफी मागता, कित्याक टिकीट्स म्हाका दिसता स्क्रीन लिमिटेड आशिल्ल्या कारणान वी हॅव लिमिटेड टिकीट्स. आनी म्हाका दिसता आमचे सगळे जो कार्यक्रम ज्यांनी घडोवन हाडला तांचे हांव मना काळजांतल्यान आभार व्यक्त करता. आनी जी पुराय टीम जी गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीची सगळ्यो कार्यावळींक जे जे अरेंजमेंट करतात, कित्याक हाजे फाटल्यान खूब मेहनत आसता. आमकां हें दिसपाक सगळें सोंपें दिसता, पूण ही पुराय टीम जे कोण व्हिडिओ करतात, हे पिक्चर दाखयतले, म्हाका दिसता तांचोय आमी हांगा उल्लेख करपाक जाय. परत एकदा देव बरें करूं. आनी हांव बाब अमरनाथा कडेन मागता की तांणी लोकांचो म्हाका दिसता सत्कार मागीर करुया, मागीर करतले. परत एकदा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. आनी आयच्या दिसा सगळ्यांक परबी भेटयता. जय हिंद, जय गोवा. देव बरें जावं. भोमाने अमित बाब मंजूळ सह्य वाजती सत्वा तुनी साकार. धन्य धन्य मी इथे जन्मलो, हा मजला अभिमान. गोवा माझा मांगल्यमयी
सौंदर्याची खाण आमच्या सगळ्यांचे कर्तव्य जावन आसा गोंयची राखण करप. ह्या खिणाक तुमकां सगळ्यांक परतून एकदां गोंय घटक राज्याच्यो म्हणून एक परबी पळयता आसतना आतांच अध्यक्षान जाहीर केलें की आमचे 2 ह्या देशाचे सेवक सैनीक ज्यांच्यांनी त्याग केला त्यांचो आमी भोवमान करपाचें आसा. तेन्ना तुमी सगळे मुजरत डिसिप्लिनान तुमी हांगा रावतले. ह्या कार्यावळीची सांगता राष्ट्रगितान जातली तेन्ना सगळ्यांनी ह्या राष्ट्रगिताक अभिमानाचे राष्ट्रगिताक तुमी वांटेकार जावचे. ह्या खिणाक गोंयकारांक आयच्या दिसाच्यो शुभेच्छा दिवपाक हांव आपयतां अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे महासचिव आनी गोंय राज्याचे काँग्रेसी खातीर प्रभारी आदरणीय माणिकरावजी ठाकरे हांचे कडेन की तांच्यांनी सबंद गोंयकारांक ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक शुभेच्छा दिवच्यो. गोवा संघ राज्य निर्मिति सिद्धांत इस प्रोग्राम में और दूसरा हमारा जय हिंद, जो भी हमारे जवानों ने शौर्य दिखाया बॉर्डर पे, उनकी गाथा लोगों को बताने के लिए पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी की ओर से 25 मई से पूरे देश में जय हिंद सभा हम करने चाह रहे हैं। वो हमारे देश के जवानों की शौर्य गाथा है जो हमें हर राज्य में, हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में गाँव तक वो लेके जाके बतानी है। ऐसे दोनों भी जो प्रोग्राम है हमारे गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, यहाँ में सबसे पहले हमारे जो अध्यक्ष हैं अमित पाटकर जी, और आज के कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हमारा शौर्य गाथा का, उससे के अनुरूप यहाँ पे जो उपस्थित है ऑल इंडिया जो रिटायर्ड हमारे भाई हुए हैं, उनके प्रदेश के अध्यक्ष हैं कर्नल रोहित चौधरी जी, यहाँ पे CLP लीडर हमारे साथी यूरी अलीमाओ जी, हमारे MP विलेटो फर्नांडिस जी, MLA कार्लोस परेरा जी, एल्टन डिकोस्टा जी MLA, एक्स MP सार्दिन जी, सम्मानीय थेलप जी, हमारे यहाँ उपस्थित दोनों डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सार्दिन जी और दोनों हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सालियो डिसोजा, वीरेंद्र सोटकर जी, सीनियर हमारे कांग्रेसी बांडुलकर जी, प्रमोदा जिन्होंने यहाँ पे अपने बात रखी है, वो प्रमोदा सालगांवकर जी, यहाँ जिन्होंने कविता को बार बार बीच बीच में सुनाई, तो हमारे साथी अमरनाथ पंजीकर जी, और सभी जो कांग्रेस कमेटी के ऑफिस बेरर स्टेट के, जो महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दे निस्वाय, और जितने भी हमारे यूनिट है जो अलग अलग SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, और सभी के अध्यक्ष हमारे MM शेख जी, सॉरी आपका छूट गया था तो चलेगा ना। तो सभी हमारे फ्रंटल के चीफ, अलग अलग विभाग के सभी अध्यक्ष, उनके सभी सदस्य,
और सभी गोवा से आए हुए मेरे भाई बहनें और सब मेरे हमारे युवा साथी, सबसे पहले मैं इस दिन हमें स्टेट का दर्जा मिला था पूरे गोवा को, हमारे भविष्य के लिए, और हमें एक 25वां राज्य करके इस देश में हमारी जो एक ताकत मिली राज्य के नाम से, इस अवसर पर आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ गोवावासियों को। और जो भी इसके पीछे कौन है, किसने इस तरीके से कदम उठाया, जो गोवा वासियों की डिमांड थी, बहुत सारे लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे। उन्होंने कहा कि गोवा हमारा उस तरीके का अलग स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, और राजू जी ने वो बात सुन ली, और आप देखते हैं कि आज राज्य को स्टेट का दर्जा मिला हुआ है। वैसे बड़े बड़े स्टेट को भी, जैसा दिल्ली है अपने से बहुत बड़ा है, लेकिन संपूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को भी नहीं है। राज्य है लेकिन दिल्ली को वो दर्जा नहीं है। वो ऐसा दर्जा हमें गोवा को मिला है। उसके पीछे एक कांग्रेस की नीति थी कि गोवा एक अच्छा पर्यटन स्थल है, उसको ज्यादा से ज्यादा महत्व देना चाहिए। अगर हम इंडिपेंडेंट इस तरीके से इनको करते हैं तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत सारी योजना ला सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे स्टेट का दर्जा दिया हुआ है कि यहाँ के जो कल्चर है वो भी हमें आगे बढ़ाना है। यहाँ जो डेवलपमेंट करने की जरूरत है वो भी हमें आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य से गोवा को एक सेपरेट दर्जा, यहाँ पे राज्य का दर्जा दिया गया है। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अभी ये गोवा वासियों की जिम्मेदारी है कि इसको किस तरीके से आगे मजबूती के साथ हम आगे लेके जाते हैं। क्योंकि आज तो हम देखते हैं कि पूरे राज्य में जितने भी हमारे जमीन है या उसके सोर्सेस है, वो पूरी तरह सोर्सेस यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो भ्रष्टाचार करके पूरी तरह खत्म करने के लिए वो काम कर रही है। आप बारीकी से अगर देखें तो जिनकी जिम्मेदारी नहीं है, पूरे देश स्तर पर हमने अगर सोचा कि इस देश को भी आजादी दिलाने के लिए जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आजादी मिली, और उसके बाद इस देश को पूरी तरह सभी धर्म के लोगों को साथ में जुड़ाने का काम किसी ने अगर किया हो, और आजादी के बाद प्रशासन सभी क्षेत्र में अगर डेवलप किया हो, तो वो कांग्रेस पार्टी की जो नेतृत्व उस वक्त का पंडित जवाहरलाल जी, पहले प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो कदम बढ़ाए पूरे देश में कि उस वक्त नहीं लगता था कि ये कोई ये धर्म का है, वो धर्म का है, वो धर्म का है, सभी को एक साथ लेके चलने की ये बात पंडित नेहरू जी ने की थी। क्योंकि कांग्रेस का वही उद्देश्य था कि हमें इस देश की गरीबी को मिटाना है, इस देश की जो गरीबी है उसको खत्म करना है, समता लाना है, सब में गरीब आदमी कोई नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमारी रणनीति रहेगी। ये धर्म का वो धर्म का ये करने की जरूरत नहीं है, कि स्वतंत्रता उसी के लिए हमने दिलाई है। तो वो सोचकर इस देश की डेवलपमेंट जो करते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने सोच के उस तरीके से कदम देश में बढ़ाए हैं। लेकिन जो आज सत्ता में बैठे हैं उसका मकसद क्या है? क्यों इस तरीके से वो बातें करते हैं कि हमारे अंदर उस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अलग अलग वहां पे बहुत अलग अलग हो जाए, तो ताकि उनको ऐसा लगता है कि हिंदू ज्यादा होंगे तो हमें वहां पे सत्ता में वोटिंग के जरिए वो बिठा सकते हैं। एकमात्र उद्देश्य उनका है, इस देश की डेवलपमेंट का नहीं। इस देश के सब जनता साथ में जानी चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, ये दृष्टिकोण उनका नहीं है। तो उसी तरीके से राज वो पूरे देश में कर रहे हैं, उसी तरीके से राज गोवा में करना चाहते हैं। लेकिन ये समझने की बात है, उनका डेवलपमेंट का उद्देश्य नहीं है। उसमें से क्या मिल सकता है? भ्रष्टाचार आप देखा होगा 10 साल में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा, गोवा में भी जिस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो वो आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। गोवा छोटा सा स्टेट है, उसमें अगर हम पर्यटन के लिए पूरी जमीन उस तरीके से किसी को बेच देते हैं, वहां हमें पैसा मिलता है, इसलिए कुछ भी कोई भी डिसीजन वहां पे लेता है, तो मैं समझता हूं
कि गोवा के हित में नहीं है। ऐसे लोग आज सत्ता में बैठे हैं, तो आपको एक दरखास्त है कि आप ताकत के साथ इन लोगों के खिलाफ सबने होना चाहिए, सब धर्म के लोगों ने, सब समाज ने होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई किसी धर्म के पक्ष में ये है, सिर्फ यही देखते हैं कि सत्ता कैसे मिलेगी, कौन सी बात लोगों में डालने के बाद सत्ता मिल सकती है, वही काम कर रहे हैं। वो डेवलपमेंट की बात नहीं करते। अभी जो पहलगाम में जो हुआ, उसके बाद आपने देखा कि जनता जो चाहती है कि वह जिस तरीके से पाकिस्तान के वहां जो लोग आए, वहां के ही लोग बोलो क्यों टेररिस्ट होंगे या कुछ भी होंगे, लेकिन तो उंगली तो उधरी जाती है कि उनमें से कोई होगा। तो जिस तरीके से आने के बाद जो हादसा हुआ, तो आप जानते हैं कि हादसा के बाद तो वो समझते थे कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, जगह जगह दंगे होंगे वहां पे और देश टूट जाएगा। लेकिन आप देखते हैं कि उस वक्त देश की जनता चाहती है कि हम एक साथ भाईचारा के साथ इस देश में रहना चाहिए। कोई एक दूसरा, ना मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, हम सब हिंदुस्तानी देशवासी है, ये दिखाने का काम इस देश की जनता ने पहलगाम के प्रकरण के बाद की है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो ये हमारी मजबूती है, ये हमारी एकता है, ये हमारे भविष्य को आगे बढ़ा सकती है, और इसी को हमको कायम रखने के लिए कांग्रेस जैसी पार्टी जो है वो काम करती है। कांग्रेस सबसे पहले कहा है, जो अपोजिशन सभी ने कहा है कि ये गवर्नमेंट जो भी निर्णय लेती है पहलगाम के बाद, पाकिस्तान को अटैक करो, नक्सलाइट को खत्म, वहां पे खत्म करो टेररिस्ट को, ये उस तरीके से पहली बार हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे साहब ने और राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है, उनको दे दिया है कि आप देखो किस तरीके से ये करना है, हम आपके पूरी तरह सपोर्ट में है। लेकिन उन्होंने राजनीति करना उसमें शुरू कर दिया है। आपको पता है कि जब राहुल जी और खड़गे साहब ने लेटर लिखा था, 10 मई को लेटर लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि भाई एक मीटिंग बुलाओ, अब सबने सपोर्ट दिया है, पूरे एक साथ है, सभी अपोजिशन नहीं, कोई सत्ता में नहीं, लेकिन क्या हुआ क्या नहीं, ये तो सबको मीटिंग बुला के आप बुलाओ। लेकिन उन्होंने मीटिंग लेके नहीं बुलाया और ये रखा कि अभी 25-26 तारीख को वहां पे इमरजेंसी की इसलिए 50 साल हुए, इसलिए पॉलिटिक्स करना चाहते हैं वो। उनको मालूम है कि जो सही बात है, जो आज क्यों जिसने अटैक किया वो कहां गए, अमेरिका ने क्यों उसमें इंटरफेरेंस किया, इस बातों का वो जवाब नहीं देना चाहते, ना उनके पास जवाब है। तो इसीलिए इस तरीके से सिर्फ वो अपना आगे जाने के हिटलर शाही जिस तरीके से हम समझते हैं कि वहां पे उन्होंने लगातार सही मायनों में 11 साल से, अगर यहाँ पे इमरजेंसी की जैसी स्थिति किसी ने लागू की होगी, नरेंद्र मोदी ने की, बीजेपी ने की, लेकिन उस बात को वो सामने नहीं आना देना चाहते और नहीं वो बातें सामने लाके पूरी तरह राजनीति करना चाहते हैं। ये बात हम सब ने समझना चाहिए। और आज जय हिंद का जो प्रोग्राम यहाँ पे किया है स्टेट लेवल पे, तो मैंने कहा था कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, उसके लिस्ट भी बनाई है। आज से स्टार्ट करो, जहां पर भी जो करना चाहता है वो हर ब्लॉक में, मतलब हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इसमें एक प्रोग्राम बनना चाहिए, जहां पर हमारे सभी सीनियर लीडर जाएंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएल लीडर, सीएमपी साहब, हमारे दोनों एमएलए, ये सब जाकर उनकी तरफ टारगेट दिया हुआ कौन से उनकी मंच की चॉइस से कि आप वो इसमें जाके असेंबलीज में आप वहां पे इस तरीके से जय हिंद का प्रोग्राम वहां पे कांग्रेस पार्टी की ओर से मनाना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि ये सेनाओं की जो शौर्य है, जो पहलगाम के बाद जो अटैक किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पे काम किया है, उस सेनाओं का शौर्य की जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने का काम जय हिंद के माध्यम से आप करेंगे, ऐसे मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ। और आज के फाउंडेशन डे पर आपको शुभकामनाएं देते हुए मेरे 2 शब्द करता हूँ। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए उपयुक्त होगा और कांग्रेस पार्टी आपको वादा देती है कि
कि गोवा में गोवावासियों के लिए गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति बड़े दिल से, बड़े उम्मीद और अभिमान के साथ गोवा के लिए कार्य करेगी। शेवटाचो कार्यक्रम तुम्ही ज्या उमेदीन हांगा बसल्यात आनी थोडीच मिनटां तुमची उमेद अशीच दवरात आमच्या गोंया खातीर। जशें आमच्या अध्यक्षान हांगा तुमकां जाहीर केल्लें आसा की आमचे 2 ह्या देशाचे सेवक त्यांचो भोवमान हांगा ह्या खिणाक जाता। पयलो आमी भोवमान करता आनी त्याच्या नंतर आयचे चीफ गेस्ट सन्माननीय अतिथी कर्नल आमचे चौधरीजी ते तुमकां संबोधीत करतले, थोडक्या भितर गोंयांक मार्गदर्शन करतले, शुभेच्छा दितले। तर आयच्या आमच्या ह्या सुवाळ्याक 2 या देशाचे सैनिक सेवक ज्यांच्यानी आपणाचे त्याग करून सेवा केली ते जावन आसा आमचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीस आणि कर्नल रोहित चौधरी। कॅप्टन विरियाटो हिची आमकां म्हायती दिवपाची गरज ना, कित्याक आमी सगळे जाण गांवांतलो लोक कॅप्टन विरियाटो कोण सगळ्यांक खबर आसा आणि आता तर सगळ्याच लोकांक कळून चुकला। ते कॅप्टन आमच्या ह्या देशाच्या समृद्ध आणि सर्वोच्च लोकसभेत ज्या तरेन आवाज करता गोंयकारां खातीर आणि त्याच्यानंतर गोंयांत येवन गोंयकारांचे बारीक बारीक विशय घेऊन या सरकाराक जाब विचारता। सो कॅप्टनाचो परिचय आमकां करपाची गरज ना, पूण इतलेंच आमी म्हणटा गोंयकारांच्या वतीन, कॅप्टन तुम्ही जी सेवा केल्या, देश सेवा केल्या, तुमकां देव बरें आरोग्य दितलो, बरें आयुष्य दितलो आणि तुमचे भविष्य हे भरभराटीन भरतले हितून मातूय दिवप। आमच्या मदीं जे दुसरे सैनीक आसात, सेवक आसात, ते जावन आसा कॅप्टन कर्नल रोहित चौधरीजी, हरियाणाचे सुपुत्र, त्यांचे काका कॅप्टन जितेंद्र सिंग वीर चक्राचे सम्मानित, चायना वॉरात 1962 हुतात्मा झाले। त्यांचे ग्रँडफादर बायले वाटेंतल्यान हे फ्रीडम फायटर असले, 9 वर्सां झेलीत रावले, त्यांचो परिवारच एकंदर या देशा खातीर तेंच्यांनी त्याग केल्लो आसा। ते जेन्ना सर्विसेन आसले तेन्ना ते एक्स डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियर वेपन सिस्टम ऑफ कंट्री हे तेंच्यांनी वावर केल्लो आसा। हेच्या व्यतिरिक्त तेंच्यांनी हरियाणा प्रदेश काँग्रेसी खातीर काम करता आसतना तेंच्यांनी एक्स सर्विसमॅन डिपार्टमेंट हे बरे रितीन चलयल्ले आसा आणि आता ते AICCचे चेअरमॅन जावन आसा, जितून ते एक्स सर्विसमॅन ही संस्था, ही संघटना चलयता। 2023 ते आयज मेरेन ते त्या चेअरमॅन पदाचेर आसा आणि त्या पदाक योग्य असो न्याय दिता। जवळजवळ 16 सिटींनी, या देशातल्या जवळजवळ 16 सिटींनी तेंच्यांनी जय हिंद सभा ह्यो आयोजित केल्ल्यो आसात। जवळजवळ 16 सिटींनी तेंच्यांनी संघटना मजबूत करच्या खातीर आणि अग्निवीर कशे वाईट, अग्निवीर ही कशी डिफेक्टिव्ह हे सांगपाक तेंच्यांनी जायतो वावर केल्लो आसा, अशें आमच्या मदीं उपस्थित आसात आयचे मुखेल सोयरे आदरणीय कर्नल रोहित चौधरी जी। गोवा वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत प्रणाम। हांव विनंती करता आयचे अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे आमचे आदरणीय गोयचे प्रभारी माणिकरावजी ठाकरे यांच्याकडे, त्याचबरोबर आमचे अध्यक्ष अमित बाब पाटकर आणि लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरिबा पालेमाव ह्या तिगायकू की त्यांचो या खिणाक गोंयकारांच्या वतीन, काँग्रेस पार्टीच्या वतीन त्यांचो शॉल, नारळ आणि फुलां भेटून त्यांचो भोवमान करचो। मैं निवेदन करूंगा कि आप सिर्फ आगे आइए। सकल बसा मातशी, सकल बसा मॅडम, बसा तुम्ही, बसा। हेर मानेस्तांनी मुखार येवन तांकां जॉईन करा।
फोटोग्राफर फोटोग्राफर मस्त सगळे जा आता विनंती करता कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस हांचो भोवमान करचो. देव बरें जावं. सगळ्यांक विनंती करता आमचे सैनिकांचो आमी भोवमान केला. एक जय हिंद नारो दिवया. सगळ्यांक विनंती करता उबे रावया आणि जय हिंद दिवया नारो. राव राव हात वयर करून दिवपाचो. हांव पयलीं म्हणटलो मागीर तुमी म्हणा. कोणाचो मोठे नांव येता पळोवया. जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे. देव बरें जावं. अब मैं विनती करता हूं कर्नल रोहित चौधरी से कि वे इस मंच के माध्यम से गोवा वासियों को संबोधित. विनंती आसा जे लोक उठल्या तांकां विनंती आसा कोणीच वचचें न्हू. सगळ्यांक विनंती आसा देशा खातीर आमी हांगा उपस्थित जाल्ले आसा. आमच्या गोंया खातीर उपस्थित जाल्ले आसा आणि आमचो कर्नल ह्या देशाचो सैनीक गोंयकारांक संबोधित करता. सगळ्यांनी रेस्पेदान शांतीकायेन बसचे. आदरणीय कर्नल रोहित चौधरी. रे बस रे बस रे जय हिंद साथियों. गोवा की इतनी कमजोर आवाज नहीं हो सकती. जय हिंद साथियों. जय हिंद. आज की इस गोवा की जय हिंद सभा और स्टेटहुड की जो सभा है इसके अंदर उपस्थित हमारे बहुत ही आदरणीय एआईसीसी के इंचार्ज गोवा राज्य के सीडब्ल्यूसी के मेंबर और पूर्व गृह मंत्री महाराष्ट्र के हमारे बड़े ही आदरणीय माणिकराव ठाकरे जी, जिनका उद्देश्य है अभी तेलंगाना जीता था, अगली बारी गोवा की. हमारे बीच गोवा के पीसीसी प्रेसिडेंट बहुत ही होनहार जुझारू अमित पाटकर जी, हमारे सीएलपी लीडर गोवा विधानसभा के और लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस पार्टी के यूरिक अलेमाओ जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बहुत ही हमारे
लोकप्रिय साथी और साउथ गोवा के लोकप्रिय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और देश की सेनाओं में काम किए हुए और कुर्बानियां दिए हुए हमारे साथी कैप्टन विरियाटो फर्नांडिस, एमएलए कार्लोस फरेरा जी, एमएलए एल्टोन डिकोस्टा जी, एक्स पीसीसी, सीएम, एक्स सीएम, एक्स एमपी फ्रांसिस्को सदीना जी, एक्स एमपी रमाकांत खलप जी, एक्स स्पीकर शंभू बांडेकर जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एम.के. शेख जी, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रमोद सलगांवकर जी, गोवा पीसीसी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के, डिपार्टमेंट्स के, सेल्स के सभी चीफ और उनके जो पदाधिकारी जो यहां पर उपस्थित हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, डिस्टिंग्विश्ड वेटरन्स, उनके परिवार जो यहां पर उपस्थित हैं, और कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी, जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं कि ये मेरे बब्बर शेर और बब्बर शेरनियां हैं, कांग्रेस के वर्कर जो हमारे सामने बैठे हैं उसको एक सैनिक का सलाम। और लेडीज एंड जेंटलमैन, प्रेस के मेंबरान, आप सबका यहां पर आज इस जय हिंद सभा में स्वागत। साथियों, सबसे पहले तो मैं गोवा वासियों को, अपने साथियों को गोवा के स्टेटहुड डे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आने वाले समय में शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि गोवा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे और गोवा जो है भारत का नंबर 1 राज्य बने। साथियों, आज मैं खासकर अपने आप को बड़ा ही सम्मानित महसूस करता हूं कि इस गोवा को आजाद कराने के अंदर जो हिंदुस्तान की फौजें आई थी उसके अंदर मेरे सगे चाचा जी जो कैप्टन जितेंद्र सिंह 1 साल पहले ही कमीशन हुए थे, उनको आदेश मिला कि गोवा के लिबरेशन के अंदर जाना है। उन्होंने काम दिया और गोवा को लिबरेट कराने में उनका योगदान है। बहुत बहुत आज मैं उनको याद करता हूं, उनकी वजह से हमें बहुत सम्मान मिला। उसके बाद 1962 में वो चाइना की लड़ाई के अंदर शहीद हुए और वीर चक्र प्राप्त हुए। साथियों, इस स्टेटहुड डे और जय हिंद सभा का इकट्ठा होना एक बहुत ही अद्भुत एक कोइंसिडेंस भी है। लेकिन जब ये प्लान हो रहा था तो आपके पीसीसी प्रेसिडेंट से भी बात हुई तो उनको लगा कि जय हिंद सभा और स्टेटहुड डे एक दिन सेलिब्रेट किया जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे देश में जाएगा, गोवा में तो जाएगा। धन्यवाद अमित जी कि आपने ऐसा बेहतरीन फैसला लिया। साथियों, ये जय हिंद सभा पूरे देश में हमारे सैनिकों के शौर्य, वीरता, अदम्य साहस, उसको नमन करने के लिए हमारे पूर्व सैनिकों ने जो पूरे देश में हमारे आज तक सेनाओं में काम किया है, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, और जो सैनिक हमारे सरहदों पर लड़ रहे हैं उनको सम्मान देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि हम उनके आदर और सम्मान में पूरे देश भर के अंदर जय हिंद सभाएं करेंगे और सभी डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक, गांव, हर जगह अपने सैनिकों का सम्मान करने के लिए कांग्रेस की पूरी जो वर्कर्स हैं उनको आदेश देंगे कि वो जाएं और देश के सैनिकों का मान और सम्मान बढ़ाएं, ताकि हमारे देश के जो सैनिक सरहदों पर खड़े हुए हैं वो आपके इसी विश्वास के साथ, 146 करोड़ लोगों के विश्वास के साथ सरहद पर खड़े होकर वो लड़ाई लड़ते हैं, जान देने को तैयार है, कुर्बान होने को तैयार है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके विश्वास की वजह से।
22 अप्रैल को हमने देखा कि किस तरह से पहलगाम के अंदर एक टेररिस्ट अटैक हुआ। 40 मिनट तक नरसंहार होता रहा। 1.5 घंटे तक वहां पर कोई रसद नहीं आई, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आई, कोई क्यूआरटी नहीं आई, बचाने के लिए नहीं। और इसकी वजह से जो बहुत सारे लोग जो जीवित थे, समय रहते अगर उनको मेडिकल हेल्प मिलती तो वो 26 मार्टियर्स शहीद वो आज हो सकता है हमारे बीच जिंदा होते हैं, अपने परिवारों के साथ होते हैं। साथियों, हमने अपने 28 साल के करियर में और 40 साल का जो आतंकवाद का जेएनके का इतिहास है, हमने नहीं कभी ऐसा देखा और सुना कि कोई भी आतंकवादी आए और 40 मिनट तक नरसंहार करता रहे। टेररिस्ट आता है, जितनी फुर्ती से जल्दी से आता है उतना जल्दी ऑपरेट करता है, वारदात करता है और अपने बाहर निकलने का सेफ रास्ता ढूंढकर भाग जाता है। लेकिन वहां पर 40 मिनट तक ये नरसंहार हुआ। ना कोई पुलिस पोस्ट, ना कोई पिकेट, ना कोई बंदोबस्त, जहां पर हर रोज 2000 से 3000 लोग आ रहे हैं। जेएनके में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइसरन वैली में, पहलगाम में 3000 लोग वहां पे मौजूद और एक भी सिपाही वहां नहीं। और सिक्योरिटी किसकी? मिनिस्ट्री ऑफ होम, अमित शाह जी के जो अधिकार क्षेत्र में आती है। लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे के सारे वो फौज के नहीं है। मिस्टेक ये जो कंधे पे बंदूक रखकर चलाते हैं फौज के, ये फौज की सिक्योरिटी नहीं थी। वहां सिर्फ और सिर्फ जेएनके की पुलिस की सिक्योरिटी या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन सब गायब, नदारद। उसके बाद इस नरसंहार के बाद वो 4 मिलिटेंट्स, आज तक उनका कोई अता पता नहीं, कहां। लेकिन हम इतिहास के पन्नों में पठानकोट की तरह और पुलवामा की तरह इस पहलगाम को नहीं जाने देंगे। हमने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है कि हम हर 146 करोड़ लोग के घर पहुंचेंगे और बताएंगे कि क्या हुआ पहलगाम के अंदर, क्या हुआ उन 4 आतंकवादियों का, क्या हुआ उनके आकाओं का। और आपको याद होगा 22 अप्रैल को जो घटना हुई, राहुल गांधी जी विदेश में थे, वहां से तुरंत छोड़कर वापस आए। प्रधानमंत्री जी भी विदेश दौरे पे थे, वापस आए। लेकिन वापस आकर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगले दिन ही बैठक बुलाई और एक रेजोल्यूशन पास किया। कहा कि हम अपनी देश की सेनाओं के साथ हैं, देश के सरकार के साथ हैं, इन मार्टियर्स की फैमिलीज के साथ हैं। और सरकार को कहा कि इसके लिए जो भी आप कार्रवाई मुनासिब समझे, तो ये जो आतंकवाद के आका पाकिस्तान में भी बैठे हैं, तो उनको भी खत्म करने का काम करोगे तो कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, थी और रहेगी। लेकिन 23 अप्रैल का दिन मोदी जी बिहार में जाकर वोट मांग रहे हैं। पहलगाम में हमारे 26 लोग शहीद हो गए और वो जाकर वहां पे वोट मांग रहे हैं। शर्म आती है हमें इस बात के ऊपर। कांग्रेस ने 3 वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, सरकार के ऊपर प्रेशर आया, लोगों का प्रेशर आया और ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया। साथियों, हमारी सेनाओं को जो टारगेट दिया गया उन्होंने 100% अचीव किया। कमाल का ऑपरेशन था। 6 और 7 की रात को 9 टारगेट को उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया।
टेररिस्ट कैंप थे पाकिस्तान के अंदर, आर्मी एयरफोर्स ने मिलकर 9 टेररिस्ट कैंप ध्वस्त कर दिए। लेकिन वहां पर 150 ट्रेनिंग कैंप, स्टेजिंग एरियाज और लॉन्च पैड्स थे, लेकिन उनका कुछ नहीं किया गया, क्योंकि मिलिट्री को सरकार ने सिर्फ 9 टारगेट दिए थे। अगर वो 150 दिए होते तो वो 150 भी हमारी सेनाएं काबिलियत रखती थी उनको खत्म करने का। उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने अटैक किया, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया और बहुत कुछ किया, उसके बाद हमारी सेनाओं ने बेहतरीन तरीके से काम किया। और कुछ चैनलों ने तो 9 मई की रात को यह भी कह दिया कि कोई इस्लामाबाद पहुंच गया है, कोई लाहौर पहुंच गया है, कोई कराची पहुंच गया। देश में माहौल ऐसा था, समय भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था, मौका भी था। लेकिन 10 तारीख को अचानक यूएस से एक फतवा जारी किया गया, यूएस स्पॉन्सर्ड सीज फायर हमारे ऊपर थोप दिया गया। हमारी सेनाएं पाकिस्तान के अंदर जाने के लिए तैयार थी, एडवांटेज था, लेकिन उनको रोक दिया गया। सारा देश चाहता था कि कुछ ना कुछ तो हो। हम लोग जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर जंग हमारे ऊपर थोपी जाती है तो हम उसके लिए हर तरह से तैयार हैं। 1971 में यही हालात थे। इंदिरा गांधी जी 1 महीना पहले गई थी, 1971 की लड़ाई शुरू होने से पहले। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन थे, उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान को कुछ करेंगे तो हम बीच में आएंगे। इंदिरा गांधी जी ने मीटिंग खत्म करी, थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट साहब, और वो कहकर चल पड़ी। उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंगर गाड़ी में बैठते हुए इंदिरा गांधी जी से बोलते हैं कि मैडम आप यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर कहीं ज्यादा हाश तो नहीं हो गए। तो इंदिरा गांधी जी ने बड़े अदब से और आदर से कहा कि आप मिस्टर प्रेसिडेंट से कह दीजिएगा कि हम डेवलपिंग नेशन हैं, हमारी बैकबोन आज भी मजबूत है और अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत आज भी हमारे पास है। और 10,000 किलोमीटर दूर बैठकर कोई हमारे देश की सरहदों का, सेफ्टी का, सिक्योरिटी का फैसला नहीं ले सकता है। हम अपनी फैसला लेने की ताकत खुद रखते हैं। ये थी आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जोड़ी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आज हमारी सेनाएं काबिलियत रखती थी, ताकत रखती थी कि पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर सकते थे, लेकिन अचानक उनके ऊपर सीज फायर थोप दिया गया। हमने नहीं एक्सेप्ट किया उस सीज फायर, लेकिन सरकार ने एक्सेप्ट किया। मोदी जी झुक गए, इंदिरा गांधी जी ने और कांग्रेसियों ने रीढ़ की हड्डी थी, स्वाधीनता संग्राम लड़ा था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और जिस तरह से सेक्रीफाइसेस की थी तो हमारी रीढ़ की हड्डी और आज भी कायम है। मोदी जी, एनडीए सरकार, बीजेपी, शायद आपकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो चुकी है, झुक गई है, हमारी नहीं। उस समय कहा था 1971 में, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग जरूरी है तो जंग ही सही, ये उस समय कहा गया था। आज भी सार्थक है, ये बात सार्थक है। तो साथियों, ये है हमारे कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। ये है उस समय की लीडरशिप में और आज की लीडरशिप में फर्क। ये 56 इंच का सीना जरूर दिखाते हैं, लेकिन उस 56 इंच के सीने के पीछे जो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल चरमराई हुई है।
वो झुक जाती है, दबाव में झुक जाती है। और यूएस प्रेसिडेंट कहते हैं 8 जगह अभी तक बोल चुके हैं, कहते हैं, हमने उनको कहा लेट्स डू सम ट्रेड, हम सौदा करते हैं पाकिस्तान के साथ भी और आपके साथ भी। और पाकिस्तान को और हिंदुस्तान को एक पलड़े में तोल दिया, एक साथ बराबरी का दर्जा दे दिया। मोदी जी, आप मानते होंगे पाकिस्तान को अपने बराबर, हम नहीं मानते। उनकी इकोनॉमी हमसे 12 गुना छोटी है, उनकी सेनाएं कमजोर हैं, हमारे पास नंबर 1 सेना है पूरे वर्ल्ड की। हम चौथी इकोनॉमी है। पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दुनिया में कहीं पे भी टेरर फैलता है तो उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, तो वो एक टेरर स्टेट भी है, एक रोग स्टेट भी है, पूरी तरह से नाकाम। गिड़गिड़ाते हैं आईएमएफ से लोन लेने के लिए। कितना लोन? 3.5 बिलियन। कितना बनता है? 33,000 करोड़। और प्राइम मिनिस्टर केयर फंड के अंदर हमारे लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो दान दे देते हैं। और इस 33 करोड़ के लिए पाकिस्तान के सामने आप भी झुक गए। मोदी जी, ये झुकना हमें मंजूर नहीं, कांग्रेस को मंजूर नहीं कि आप झुक सकते हैं, हमें मंजूर नहीं कांग्रेस को। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है, अब जरूरत थी। और एक बात और मैं यहां से आपको कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का फैसला है कि हमारी सेनाओं ने बखूबी काम किया, और जब जरूरत होगी, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद है, अगर सेनाएं चाहेगी, सरकार चाहेगी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई भी कार्रवाई करनी है और टेरर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है, तो कांग्रेस पहले भी साथ थी, आज भी साथ है, कल भी साथ होगी। लेकिन इस कमजोर सरकार, जो एनडीए की सरकार सेंटर में बैठी हुई है, उसके साथ हम हैं। कांग्रेस जन है, 146 करोड़ लोग हैं, लेकिन उनमें हिम्मत की कमी है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्योंकि वो झुक सकते हैं, हम झुकने वाले कांग्रेस के जन और 146 करोड़ नहीं है। हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को। साथियों, अब क्योंकि ऑपरेशंस खत्म हो चुके हैं, इसलिए कुछ एक सवाल है, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कुछ बातें जरूर आएगी, तो इसलिए कुछ सवाल है जो पूछने भी जरूरी है। डेमोक्रेसी है, आप जरूरत है कि अगर आप लड़ाई में जा रहे थे, 2 न्यूक्लियर नेशंस की लड़ाई हो रही थी एक पहलगाम की घटना की वजह से, तो आज लेखा जोखा करने का, आकलन करने का समय है। सिटीजन्स को, पार्लियामेंट को, सबको बताना होगा कि क्यों सुरक्षा की चूक हुई 22 अप्रैल को। 17 अप्रैल को जाना था मोदी जी ने कश्मीर में, सिक्योरिटी कारणों से उनकी जो विजिट थी उसको कैंसिल कर दिया। कुछ दिन पहले अमित शाह जी ने सिक्योरिटी रिव्यू लिया था, कहा था सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अगर मोदी जी की विजिट को कैंसिल किया था सिक्योरिटी कारणों से, और 5 दिन बाद अगर पहलगाम घटना हो जाती है, तो सवाल उठता है कि अगर इंटेलिजेंस की अगर रिपोर्ट्स थी आपके पास, या सिक्योरिटी चाक चौबंद नहीं थी, तो पहलगाम के अंदर सिक्योरिटी क्यों नहीं दी आपने? ये सवाल उठता है, पूछा जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाएगा कि इस हमले के बाद किसने इसकी जिम्मेदारी ली? मिनिस्ट्री ऑफ होम की अमित शाह जी की जिम्मेदारी थी। फौज में अगर छोटा सा भी कार्रवाई हो जाती है, ऐसा लैप्स हो जाता है, तो कोर्ट मार्शल हो जाता है। अमित शाह जी, क्या आपका कोर्ट मार्शल हुआ? आपके होम सेक्रेटरी का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके डीजी बीएसएफ का, डीजी सीआरपीएफ का कोर्ट मार्शल हुआ? आपके जो डीजी पुलिस थे जेएंडके के, उसका कोर्ट मार्शल हुआ? और ये एनएसए जो सिक्योरिटी एडवाइजर थे, क्या उसका कोर्ट मार्शल हुआ? आईबी का, रॉ का, एनडीआरओ का,
किसी और का कोर्ट मार्शल हुआ, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम आपको भूलने नहीं देंगे। जिस तरह से आपने पुलवामा को भुलवाने की कोशिश की, हम पहलगाम को भूलने नहीं देंगे। सवाल करेंगे आपसे कि आप कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा, जिसने पहलगाम होने दिया और जिसकी वजह से हमारा देश न्यूक्लियर युद्ध की तरफ अग्रसर हो गया। इसके साथ साथ एक बहुत ही खतरनाक जो वाकया हुआ, हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बोलते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस वी इन्फॉर्म्ड पाकिस्तान दैट आवर फोर्सेस विल बी हिटिंग टेररिस्ट कैंप। प्लीज टेल योर आर्मी टू स्टे अवे। कौन कहता है ऐसे, कौन करता है ऐसे? कैप्टन विरियाटो बैठे हुए हैं। सरप्राइज, शॉक एक्शन, हमारी सीक्रेसी, हमारी सेनाएं आंख से आंख लड़ाकर उनके साथ लड़ाई लड़ रही है और पीछे से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनको मुखबरी करते हैं, इन्फॉर्मर बन जाते हैं पाकिस्तान के और उनको बताते हैं कि हमारी फौजें आ रही है, उनके रेडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब कुछ ओपन अप हो गए, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ा होगा। क्या नुकसान उठाया? ये राहुल गांधी जी ने भी सवाल किया है। ये सवाल आपके हर एक के जहन में आएगा। आप कहते थे मोदी जी नो टेरर, टेरर और टॉक्स ये दोनों साथ नहीं हो सकते। टेरर उन्होंने कर दिया और जब हमारी फौज लड़ने के लिए आगे गई तो आपके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर उनके साथ टॉक्स कर रहे थे। हमें मंजूर नहीं है ये। आपने हमारी सेनाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है। ये सवाल पूछेंगे आपसे। साथियों, इसके साथ साथ ऑल पार्टी मीटिंग्स हुई। दो हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी प्रेजेंट रहे, पूरा विपक्ष प्रेजेंट रहा। मोदी जी इनका सामना करना नहीं चाहते थे, नहीं आए, दोनों बार नहीं आए। और फिर बाहर जाकर बोलते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो कहते हैं कि हम कई यात्राएं निकालेंगे। अरे तुम क्या जानो इस सिंदूर की कीमत? सिंदूर हमारी महिलाओं की ताकत होता है, उनकी हिम्मत होती है, और हम पुरुषों का ये रक्षा कवच होता है। इसी भरोसे से, इसी रक्षा कवच को साथ में लेकर हम सरहदों पर लड़ाई लड़ते हैं कि हमारे पीछे हमारा देश, हमारे 146 करोड़ जनता, हमारी सेना, हमारे जो सरकारें हैं वो हमारा साथ देंगी। लेकिन उन्होंने बैकस्टेपिंग करने का काम किया और मोदी जी ने तो बहुत ही बुरा काम किया कि ट्रंप के साथ इसी सिंदूर का सौदा कर लिया और अब बोलते हैं कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर बहता है। मोदी जी, कैसे आप ऐसे कर सकते हैं? इस सिंदूर का सौदा आपने कैसे किया, कितने में किया, किसके साथ किया? देश को बताना होगा। ये सवाल है। इसके बाद आप एनडीए के सभी 25 जो इनके घटक दल हैं उनकी मीटिंग्स करते हैं, चीफ मिनिस्टर से मिलते हैं, लेकिन ऑपोजिशन के चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलते क्योंकि वो सवाल करेंगे। बाकी लोग सिर्फ एक छोटे बच्चे की तरह, स्कूल की तरह हाँ जी करेंगे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री उनसे सवाल करेंगे। उन सवाल से डरते हुए आपने उन मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया। ये भी हम सवाल करेंगे। इसके साथ साथ आपने जिस तरह से पीआर कैंपेन चला रहे हो मीडिया में, लोग आपकी बात आज मानने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान का अगर क्रिकेट का मैच होता है, भारत जीतता है तो सारे देश में पटाखे फोड़े जाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं। और लेकिन
आपने हमारी सेनाओं का पांव खींच लिया, जीतती हुई सेनाओं का पांव खींच लिया, तो कहीं पे देश में कहीं पटाखे फूटे, ये भी सवाल करना चाहिए। इसके साथ हम लोग बीजेपी के जो नेता हैं, मंत्री हैं, उनके स्वर बिगड़ रहे हैं, उनके बोल बिगड़ रहे हैं। जो डेली ब्रीफिंग करती थी हमारी कर्नल कुरैशी, वो देश के डेकोरेटेड सोल्जर हैं, उसका अपमान करने का काम किया। मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने ये कहा कि पाकिस्तान वालों को हमने सबक सिखा दिया। हमने उनको, उनकी बहन उनके सामने खड़ी करके उनको हमने सबक सिखा दिया। कई शब्द ऐसे हैं जो नहीं मैं बोल सकता, बहुत बुरे बुरे शब्द बोले गए। उसके बाद उनकी काफी ट्रोलिंग करते रहे। इसके साथ साथ हमारे एक और बीजेपी के एक और सांसद थे, जांगड़ा साहब, वो कहते हैं कि वो जो 26 महिलाएं जिन्होंने अपने पति पहलगाम में खोए हैं, वो कमजोर औरतें थी। ताकत होती तो अहिल्याबाई की तरह वो भी लड़ाई लड़ती और वो अपने हस्बैंड्स को बचा सकती थी। अरे तुमने सिक्योरिटी तो दे नहीं रखी थी, एक सिपाही तक वहां पे डिप्लॉयड नहीं था, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं थी, उसके बावजूद हमारे वहां पे लोग, फिर भी ये महिलाएं हिम्मत करके डटी रही। आसान नहीं है। आप ऐसे इन मार्टियर्स की फैमिली के साथ करेंगे? कतई मंजूर नहीं। लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पत्नी हिमांशी नारवाल, जिसका आपने देखा होगा अपने पति के शव के साथ फोटो उनका बड़ा वायरल हुआ था। उन्होंने भारतीय सेनाओं की जो सिखलाई है, विचारधारा है, जो कांग्रेस से मैच करती है, सर धर्म संभाल, उसकी बात कर दी, तो उसकी ही ट्रोलिंग करनी इनके बीजेपी के ट्रोल वालों ने कर दी शुरू। हमें मंजूर नहीं है। और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का, वो कहता है कि हमारी सारी की सारी सेनाएं आज हमारे मोदी जी के प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। ये मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारत देश की सेनाएं भारत के संविधान को बचाने के लिए खड़ी रहती है, भारत की संविधान को बचाने के लिए खड़ी रहती है, हमारी इंटेग्रिटी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए खड़ी रहती है। वो किसी पार्टी की बपौती नहीं है। वो 140 करोड़ लोगों की, हर धर्म की, हर वर्ग की सेना है। उस पर हम सबका बराबर का अधिकार है। सेना या तो संविधान के सामने नतमस्तक होती है या भगवान के सामने नतमस्तक होती है। किसी भी लीडर के सामने नतमस्तक ना हुई और ना कभी होगी। अंत में ये जय हिंद सभाएं पूरे देश में 16 जगह पर हो रही है। पहले फेज में हम इसको आगे लेकर जाएंगे, हर जिले के अंदर इसको लेकर जाएंगे। हम ये सवाल साथ साथ आपको बता रहे हैं, चीजों के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आपको पता रहे कि कैसे प्रकरण हुआ। और जब बीजेपी वाले सवाल करते हैं तो उनके सवालों के जवाब में ये सवाल आपको करने जरूरी है कि आप बताइए कि क्यों ऐसा सिक्योरिटी लैप्स हुआ। ये सारी बातें करिए। इसलिए आज जरूरत है, हम आपके माध्यम से ये भी डिमांड करते हैं अपनी सरकार से कि प्रधानमंत्री जी, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल हो और बताएं कि क्या हुआ, क्या खोया और क्या पाया। और साथ साथ, क्योंकि 146 करोड़ देशवासियों का इसके अंदर भावनाएं जुड़ी हुई है, तो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसकी डिमांड हम करते हैं। उन्होंने लिखा
और आज आपके माध्यम से हम ये डिमांड करते हैं कि तुरंत प्रभाव से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई जाए, प्रधानमंत्री उसमें शामिल हो और स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए ताकि देश को मालूम हो कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपको एक और चीज इसके साथ बताना चाहूंगा कि जब 1962 की लड़ाई थी तो इसी बीजेपी के नए यंग सांसद अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। 17-18 अक्टूबर 1962 को लड़ाई शुरू होती है और वो कहते हैं कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। नेहरू जी ने लड़ाई के दौरान 23 अक्टूबर को स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुलाया और देशवासियों को बताया कि क्या हालात हैं। तो मोदी जी, आप कांग्रेस के लीडर्स का और उनके हौसलों का और उनकी ट्रांसपेरेंसी का ना तो पहले मुकाबला कर पाए और ना ही आगे जाकर भी मुकाबला कर पाओगे, ये मैं आपको यहां से कहना चाहता हूं। और साथियों, अंत में एक हमने इस जय हिंद सभा का एक स्लोगन दिया है कि सेना के सम्मान में, कांग्रेस सदा मैदान में। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी देश के संविधान, देश की सेनाओं, देश के लोगों के साथ पहले भी खड़ी थी और आज भी खड़ी है। तो इसलिए एक स्लोगन आपके साथ भी हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोलूंगा सेना के सम्मान में, आप बोलिए कांग्रेस सदा मैदान में, कांग्रेस सदा मैदान में। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय हिंद, जय गोवा, जय। शेवटचे 5 मिनिटं, 5 मिनिटांना कमी मिनिटं आपके आवेशपूर्ण, जोशपूर्ण, देशभक्ति से भरे हुए भाषण के लिए गोवावासियों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल रोहित चौधरी जी। आता शेवटची 2 मिनिटां, 3 मिनिटां सगळ्यांक विनंती आसा बसा, जे उठल्या तांकां विनंती आसा बसा, जे उबे रावल्यान चलता तांकां विनंती आसा त्याच जाग्यार बसचे। थोडक्यान आयच्या कार्यावळीची सांगता करच्या पयलीं आभार प्रदर्शन जातले आणि त्याच्या नंतर तुम्ही जो घोषणा दिल्या देशाच्यो त्या देशाचे राष्ट्रगीत जातले। तेन्ना सगळ्यांनी आदरान सन्मानान ह्या सभागृहांत रावचे। उपकाराचे उलोवप थोडक्यान करपाक आपयता गोंय प्रदेश महिला काँग्रेसच्यो अध्यक्षा ॲडव्होकेट प्रतीक्षा खलप। माचेर उपस्थित आशिल्ले सगळे मानेस्त, समोर बशिल्ले आमचे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ता, मिडिया भाव भयणींनी आनी सगळ्यांक तुमकां नमस्कार। आयच्या ह्या अशा ऐतिहासीक अशा कार्यक्रमाक गोवा राज्य स्थापना दिसाच्या ह्या कार्यक्रमाचो म्हाका आभार प्रदर्शन करपाक संधी दिली, हेच्या बद्दल धन्यवाद म्हणटा। सगळ्यांत पयले आमच्या कार्यक्रमाचे मुखेल सोयरे कर्नल रोहित चौधरी जी सर यांचे मना काळजांतल्यान आभार मानता। तुमचे इन्स्पिरेशनल असे टॉक आमकां खरेंच फुडें आनीक प्रेरणा दितात काम करपाचें काँग्रेसी खातीर आनी गोंय राज्या खातीर आनी भारत देशा खातीर। सगळ्यांनी मोठ्यान एकदां जोरदार ताळयो दिवच्यो कर्नल चौधरी सरांक। गोवा प्रदेश काँग्रेसचे प्रभारी आमचे श्री माणिकराव ठाकरेजी यांचे मनपूर्वक आभार मानता। तसेच आमचे डायनॅमिक लीडर GPCCचे अध्यक्ष श्री अमित पाटकर सरजी तुमचे आभार मानता। विरोधी पक्ष नेते माननीय आदरणीय आमचे युरी आलेमाव सर आणि तसेच खासदार आमचे कॅप्टन विर्याटो सर, तुमचे
सुद्धा आभार मानता, तुम्ही एक आमच्या सगळ्यांचे मार्गदर्शन केले याबद्दल. तसेच आमचे आमदार आल्दोनचे ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा सर आणि केपेचे आमदार श्री आल्टोन कॉस्टा सर, तुमचे दोघांचे मनाकाळजांतल्यान आभार. आजच्या कार्यक्रमाक हजेरी लावल्याबद्दल आमचे माजी केंद्रीय मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलप, आमचे आदले आमदार विक्टर फर्नांडीस, आदले खासदार श्री फ्रांसिस्को सार्दिना सर आणि तसेच आदले स्पीकर शंभूभाऊ बांदेकर सर, तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. उपाध्यक्ष MK शेख डॉक्टर प्रमोदा साळगांवकर, उत्तर जिल्हाध्यक्ष वीरेन शिरोडकर, दक्षिण जिल्ह्याचे अध्यक्ष सावियो डिसिल्वा, तुमचे खास आभार. आमचे सगळे फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख राजन घाटे, नौशाद चौधरी, महेश कदार, पेलेजिया रपोसो यांचे सगळ्यांचे आभार मानता. तुमच्या सगळ्यांच्या समर्थना खातीर आयचो कार्यक्रम यशस्वी जालो. तसेच सगळे सुंदर मिडिया कव्हरेज देणारे आमचे मिडिया भाव भयणी हांगा बसले, खूप वेळ 3 तास जाले, तुमचे आभार मानता. कार्यक्रमाचं यश खरो आणि हो सगळो सुरळीत असो कार्यक्रम जालो, त्याचे बिहायंड द सीन्स खुबशे लोक वावरतात आणि ते आमचे कार्यकर्ते सगळे आसात हांगा उभे. प्रणव, परेश पानकर, दिव्यकुमार, अमरनाथ, सगळे तुमचे आभार मानता. हांगा सगळे बिहायंड द सीन्स जे बॅकस्टेज काम करता आणि वावरता त्यांचे. तसेच तुम्ही पहिले आयचे कार्यक्रमाचे एकदम ऊर्जावान सूत्रसंचालन केले अमरनाथ पणजीकर सरांनी, हांकां सुद्धा एक मोठ्यान ताळयो जावली. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तुम्ही सगळे जमिल्ले हांगा आजचे उपस्थितीत आशिल्ले सगळे आमचे कार्यकर्ता काँग्रेसचे. खूप जाणांक आमी पहिले 3 वरां जाली उबी आसा, बसपाकूय खुर्ची मेळोंक ना. तुमच्या सगळ्यां खातीर एक जोरदार ताळयो जावली. लास्ट पाशेसान बसले सगळो कार्यक्रम तुम्ही पयलो, थँक्यू, धन्यवाद. सगळ्यांचे एकदा आभार मानता. अशीच आम्ही एकठांय येवया आणि गोंयची संस्कृती, परंपरा, कला आणि विविधता बाळगूया. थँक्यू, धन्यवाद. वन्स अगेन जय गोवा, जय हिंद, जय काँग्रेस. राष्ट्रगीत जाता तेन्ना कोणी वयचे न्हू. जे चलता तांकां विनंती आसा मातशें आसा त्याच जाग्यार रावचे. राष्ट्रगीतान कार्यावळीची सांगता करता. राष्ट्रगान शुरू करो. फुले हे पिक्चर हांगा आतां रोखडें चालू जातलें.